All right. Okay, start कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयज तुवें आमकां हांगासर एकठांय केला तुज्या येवजणे प्रमाणे. तूं आमचे सांगाता ह्या मागण्यान हाजीर आसा दुनिया. हे आमी सगळीं हांगा एकठांय जाल्लोली ती सोत मानता. दर एक दिसा आनी एक घडयेक तूं आमकां सांबाळटा जेजू. तूं आमकां केन्नाच सांडिना जेजू. दर एक दिसा आनी राती तूं आमचे नदर धरून आसता जेजू. तूं आमकां सुखान तशेंच दुखान वांटो घेता जेजू. सगळीं आमची चिंतना तूं पयस करता जेजू. देखून आमी तुका दिनवासतांव जेजू. आमेन आमेन. Amen. Amen. Praise God. देव बरें करूं ब्रदर. Thank you. Praise God. Thank you, God. Jesus. Okay, आज टेस्टिमनी हुई कोणागे हाई. Praise Jesus. चल आर गांधी या जेजूक. Praise Jesus. कितें पूण आहा आसतलें शेअर करपाक. Praise Jesus. आर्गान जेजूक. Praise God. खाय ना ते दिसा म्हणलोलें इल्लेशें पूण उलोवपा जाय म्हण कितें पूण. Praise God. Thank you, Jesus. Hello? खाय ना सगळीं उगी रावताय. Hello. सांग बाय. वीक लिवे राहलेले आनी पवित्र आत्म्या म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका कोणूय तरी दी तुगे उतरां कळ्ळें ऑर रॉंग. कित्याक ह्या दिसांनी कोंकणी रिट्रीट चलताय फोंड उसगांव. सो हांवें पवित्र आत्म्या हातीन गायलें आनी तूं म्हाका दितलो म्हणलें कोणाकूय तरी उतरां कळ्ळें व्हरपाक. आनी हांव म्हजी भयणीगे सासूमा एक्सपायर जालें म्हण तेणी मिस केलोलें सो हांव तेंगेर गेलोलें. सो ते दीस मुगे भयणीचो घोव म्हणूंक लागलो जॉनिना म्हणूंक लागलो आपणागे भयणाक आपणागे भाव और घोव म्हणूंक लागलो देवा उतरां कडेन तांकां उतराचें उरूप मेळपाक. तांकां कांय खबर ना म्हणून देवा उतर. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड म्हणलें मोतीन. हांवें जायन बुच्चां सांगप सारकें जायना तेणें आपणाच्या तोंडांतल्यान म्हणलें तांकां व्हर म्हण देवाच्या उतरां कडेन. आनी मागीर तांकां कालचे दिसा तेगे दोगूय भयणी रेतीरा वयली पळोवपा देवाचें उतर कितें तें. आनी तांकां वयली हांवें देवाच्या उतरां कडेन काल दिसभर सकाळीं वयली तें सांजचें तांकां घेवन येयलें हांव. प्रेज जीसस. म्हणलें पवित्र आत्म्या हें फुडलें काम तूं करतलो. कितें करूंक जाय तें तांकां उतर वयलें आनी तांकां हाडलें. तांकां खरेंच एक न्याय उतर अशें तेणी काळजान आयकलें अशें. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. आनी काय बरें. Praise Jesus, brothers and sisters. Sister, हांव जेजूक आर्गार दिवपा सोदिता की देव आमकां सगळ्या वेळार राखताय सिस्टर. सगळ्या वेळार तो आमकां राखताय. आमकां खबर आसनाय की तो आमकां कित कोन राखतो आनी कितें हें करतो. बट एक पासार न्हू आमी तेजे प्रोटेक्शन तेका उपकार करूंक ओ तेजे उपकार मानूंक आमकां एक पासा उगडास आसनाय ना म्हूण we take for granted like his protection, but each and every time, every moment, sister, तो आमकां राखताय. देखून हांव जेजूक मुझे घोराब्याक हांव जाणा मुझे दोळ्यांनी हांवें चोयलां जेजू कितले पावटी आमकां राखलें ती. आनी गाडी चलय कार म्हजो भुरगो कार चलयता म्हजे घरकार कार चलयता बीन
आमी कारांत बसून आसतना बीन एक दिसा ते भुरगीं म्हणटकच समजोनाय न्हू अशें करून चलोवपा ते आपणाक आसताय बीन आनी कितले सांगल्यार देखून सिस्टर तेमकां अशें करून समजो येना दे आर इन टू देयर ओन God. होय पूण हांव जेजूक भितोयल्यान हांव जेजूक आर्गां दितां जेजू तूं हे वेळार तुवें आमकां राखलें जेजू तुका हांव दिनवासतां हे भाशेन न्हू हांव तेका म्हज्या काळजांतल्यान तेजेर हांव दिनवाशी म्हूण हांव ते जेजूक हे वेळार काळजांतल्यान सगळे उजीर सगळे उजीर जेजूक हांव आर्गां दितां आनी दिनवासतां आनी हांव तेजे कार्य म्हूण हांव कळयतां जेजूक आर्गां Jesus. Praise Praise God. God. Jesus Kargan, praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. आणि कोण आहा? Praise God. Praise Jesus. कोण आहा? आणि कोण आहा? आम फकत जेजू आर्गां दिताय. You know, all glory to God. आणि आमी देवान आमगे लायफान कित केलें तें आमी उलयताय. Praise God. कित्या बॅटल्स आसताय जायतीं तरी आमकां जेजू सामकोच आपणागे उजवाड दाखयता आनी आमकां उलोवपा नाका तेगे खबर तेच्या सांगपा नाका. हातीन घालून जेजू सगळें करून हाडटा. तेगे Praise उतर उलोयन आसा आमचे उतर उलयन तेजे उतर उलोयन ते सगळें घडोवन येता. होय. प्रेज गॉड. जेजू कारगांव जेजू कारका. 2 सुमार जाले हांव मिशन ट्रिपीर गेल्लो पुना आनी बॉम्बे आनी कितें जालें म्हाका ह्या सिस्टरीनी उर्सुला स्कूल म्हणून आहा निगडी पुना थंयसर ती म्हणून लागली मातशें ये आनी आमच्या भुरग्यांक मातशें कितें सांग पूण एक काम कर जेजूचें नांव घेनाका देवाचें उतर म्हणटा देव म्हणटा जाल्यार म्हण कित्याक हांगा खूब हें जाता हे कितें म्हणटा ते पर्सिक्युशन God. जाता आनी सगळीं ती भुरगीं आहात ती नॉन क्रिश्चियन म्हणजे कोणूय क्रिश्चियन ना आनी सुमार 60-70 भुरगीं आसलीं आनी म्हणून लागलीं ती इंग्लीश नकोच बरे भशेन ताका हिंदीन उलोवचें पडटलें हांवें म्हणलें पळय हांव जल्मांतल्यान हिंदी उलयत आयला ओके. जल्मांतल्यान हिंदी उलयता हांव इंग्लीश पासून उलयना हांव हिंदीच उलयता जावं आयज तांकां बरे भशेन हिंदीन सांगता म्हणलें Praise God. तुमकां हांवें दिसता म्हजी हिंदी बरी आहा ती आमचीच भास आमकां सामकी जायना आनी हिंदी जातली आनी ताचे वयल्यान म्हाका सांगता देवाचें नांव म्हण पूण जेजूचें नांव काडनाका त्रास जातले आमकां जालें कॉमेस केलें आमी आनी हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या म्हाका तूं सांग कितें कितें म्हणपाचें कितें हांवें सांगूंक जाय हे भुरग्यांक ह्या वेळार पवित्र आत्मा म्हणून आसलो तांकां सांग देवाची येवजण एक एकल्याक कितें जावन आसा what is God's purpose and plan for each and every one of us आमी सगळीं जाणो की देवान आमकां रोचल्यान आपली येवजण काबार करपाक ताणें आमकां येवजिलां कितें आमच्या जिवितान कॉमेस केलें हांवें ताका विचारलें तुमकां कोणें रोचल्या तुमी खंय आयल्या संवसारांत सगळीं म्हणून पांय मायन आमकां हाडल्यान हॉस्पिटलांत आमी जोर घेतलो देवाची खबर करिना हांव म्हणलें तुज्या पांय मायन कोणें हाडला तांचे पांय मायन करून आनी मागीर पयल्या मनशाक कोणें हाडला शेकी म्हणून लागले देवान हाडला देवान म्हणटच आतां देवाक हाडलो भितर हांवें म्हणलें देवान येवजीत आमकां रोचल्यान जाल्यार कित्याक तो लोक देवान रोचलो हें कांय ना ताका केन्नाच ना देव हा देव फकत नांवान हा पूण ताणें आमकां रोचल्यान येवजण हा ही ताका केन्ना शिकोवंक ना कित्याक कोणें ताका शिकोवंक ना सांगूंक लागलो की अशें देवान आमकां रोचल्यान मागीर म्हणून हांवें फोन घेतलो हांवें ताका सांगलें हो फोन कोणें केला हांवें म्हजे कडेन सॅमसंग फोन आहा कोणें फोन केला आमी सॅमसंग कंपनीन केला तुजे कडेन कसलो फोन आहा म्हणून आमचे कडेन फोन ना घरा आहा एप्पल फोन आहा मोटोरोला आहा नोकिया आहा
म्हणजे बरें हा कोणे फोन केला तो कंपनीन केला म्हणलें बरेंच म्हणलें कंपनीन फोन केला जाल्यार कंपनीन येवजिला कसो तो फोन चलपाचो ताचे स्पेसिफिकेशन कितें ताजो कॉस्ट कितलो कोण ताका स्मार्टफोन नॉर्मल फोन अशें करून ताका ताणें रोचला तेच भाशेन म्हणलें देवान आमकां एक एकल्याक रोचला आतां सगळीं आयकत तयार आहात कसली योजना देवाची आनी अशें करून स्क्रिप्चरा कडेन गेलो जेरेमाया 29:11 वाव स्क्रिप्चर हाडले भितर म्हाका शिकयलें की देवान तुमकां अशें येवजिलां आनी काबार कोता म्हणसर 3 वरां जालीं की म्हणून आमी टिचराक आमकां पोत्तून आयकोंक जाय आनीक आयकोंक जाय म्हणून प्रिंसिपल आनी टिचर म्हणलें तूं केन्ना पोत्तून येता हें भुरग्यांक आनीक जाय म्हणून हांवें म्हणलें फुडल्या म्हयन्यान येता आनी फुडल्या म्हयन्यान तांकां टिचरूच सांगलें प्रिंसिपल सांगलें हांव जेजूचें नांव आतां काडटलों हांव आतां जेजूचें नांव घेतलों आनी जेजूचें नांव ताका सांगतलो जेजू वरवीं आमचें तारण जाता म्हणून नो प्रॉब्लम आतां तुका आयकोंक तयार आहात आतां तुज्यान जेजू इंट्रोड्यूस करूंक जाता म्हणलें जेजू आर्गां तुका जेजू केन्ना पवित्र आत्मो चड करून पवित्र आत्मो आमकां सांगता आतां वेळ ना राव तुका सांगता तेन्ना तूं सांग कित्याक आमी कितली देवाची खबर सांगली कितली देवाची येवजण सांगली कितले सांगलें तुमकां बरें जिवीत आहा तुमकां दुडू मेळटले बरें पोजिशन मेळटलें बरी बायल मेळटली बरी भुरगीं जातलीं तुमकां सगळें बरें जातलें तुमच्या जिवितांत पूण जेजू ना जाल्यार कसलो फायदो ना होय ब्रदर जेजू जावन आसा सोत वाट आनी जिवीत फकत जेजू वरवीं आमचें तारण जाता जेजू वरवीं आमी स्वर्गीच्या बापाच्या हुजीर येता जेजू वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता जेन्ना ताका ती शिकोवण दिवंक जाय गोल हारलो पूण पवित्र म्हणून आलो ओग्गी राव कांयच म्हणनाका आतां तुका सांगलां उलयनाका म्हणून हांवूय तुका सांगता ओगी राव म्हणून केन्ना वेळ येतलो तुका हांव सांगतलो केन्ना उलोवपाचो ते फावटी कांय उलोवंक ना आतां वेळ पावलो दुसरे फावटी जानेराच्या म्हयन्यान वेताना पयल्या सुमारान तेन्ना तांचे कडेन उलोवपाक आनी तांकां जेजूक इंट्रोड्यूस करपाक जेजू कारगा जेजू कारगा तू हिंदी उलयलो ब्रदर पळय 3 वरां हिंदीन उलयलो काय बरो हिंदीन उलयलो बट कॅन यू इमॅजिन हो पवित्र आत्मो काम आपल्यालें कशें करून कोत्ता तो पळय हेच सांगता पवित्र आनी कशें तें उतर भायर सरता रेकॉर्ड केला म्हणजे युट्यूब चॅनलाचेर दोन पार्ट 1 आनी पार्ट 2 दोनूय हिंदीन रेकॉर्ड करून घाला थंयसर हांवें आनी ती उतरां पासून तो इंट्रोड्यूस करता न्ही ब्रदर सो बिकॉज तुका वॉर्निंग दिलें पयलीं जेजू नांव काडनाका म्हूण बट हाव you slowly brought God into picture and you introduced God. Now next time you are introducing Son and the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise God. याच वर्सा त्याच इस्कॉलान म्हाका इन्विटेशन मेळ्ळें थंयसर त्या टिचरींनी आनी प्रिंसिपलान म्हाका जेजू सांगलेलें म्हणनाका म्हणून पूण जेन्ना थंयसर गेलो पवित्र आत्मो जेजू आनी बाप इंट्रोड्यूस केलो पूण आतां ही भुरगीं नोई थंयसर 2 3 4 5 भुरगीं क्रिस्टियन हाडली म्हणून तें करून हांवें हें केलें हात वयर करून हे फावटी म्हाका सांगलेलें की कोणूच क्रिस्टियन ना म्हणून ह्या वेळार हांवें म्हणलें वयल्यान ताका मातशें एपटायझर दिवया मागीर देवाचो मोग दाखोवया तेच्या उपरांत जेजू इंट्रोड्यूस करूया पळय पवित्र आत्मो काय बरो शिकयता आमच्यान जाता आमकां जाय आतां आमकां जाय आमी कितें करूंक जाय तें आतां नातालांचे दीस थोडे उरल्यात आमकां नेवऱ्यो आयज करूंक जाय कित्याक नातालांच्या दिसांनी नेवऱ्यो करपाक बरें न्ही आतांच करपाचें दोदोल आतांच करपाचें बिबीक आतांच करपाचें आनी नाताळ जावचे पयलीं खावपाचें हय आनी आमची बाय मारिया गोंयांत सगळे व्हरून ऑस्ट्रेलिया गेल्या नाताळां करपाक जेजू कारगा प्रेज गॉड आनी कोण आहा बाबा आनी कोण आहा चोय लॉजेप ना लॉज ना काय प्रेज जीसस देवाक वाखाणणी आनी मोहिमा आनी तो आमच्या जिवितांत कितें करता जाल्यार आमकां लॉजपाची कितें गरज आमी आतां लॉजीत जाल्यार
तो आमकां लोसतलो एक दीस. कित्याक लोसपाची गरज? कोणाचें पडलां आमकां? आमच्या देवान आमच्या जिवितांत कितें केलां तें ताचीच व्हडवीक सांगया. आमकां सगल्यांक गोवायकी दिवंक जाय, सगल्यांकूच. कित्याक देव आमच्या जिवितांत कितें ना कितें करता. होय की ना? होय Praise God, होय brother. येसू कारगा. Praise God. Thank you, Jesus. Arkan Jesuk. Ausli naile kite ha kai testimony. Praise Jesus. Praise Jesus, Auslin. Praise God, Baba. Praise God, Jesus. Any testimony? तू नाही मो बाय मारिया, तू नाही. तू आता 1 महिना तुवें लीव घेतली, सगळी गेली, सुटी मारली. ती ऑस्ट्रेलिया गेली, तू ऑस्ट्रेलियातून गोंय येयली, सगळी सुटीर गेली. आता तू येयले म्हणून सगळ्यांना आता सगळ्यांक येवकार दिवंक जाय आमी हांगा. जेजू कारगांव. Auslin and Baba हाडलो. Brother. जेजू कारगांव. Yes. जेजू कारगांव. Praise Beautiful, beautiful. जेजू कारगांव. Awesome. Little prophet is born. Yes, Thank you, child Jesus. of God. Praise God. जेजू Thank you, कारगांव. Jesus. जेजू कारगांव. All right. कोण ना सांगपा काय ना जेजू कारगां दिवपाकू. Hello. Praise Jesus. Praise Jesus. Arkan Jesu. कोण ना कोणा उगडा सेत ते सोत म्हाका माशे. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hello. All right, brother. Now start Korea. Ami? स्टार्ट करूया. Yeah. Yes, Praise brother. बरें. जेजू Sister Eliza, you had anything, my dear? Yes, sister. दिवं testimony दिवं. वय Of वय course. दी. Wow. Come देवा on. देवा कारगा. Praise Thank you, Jesus. Jesus. Last week नो एक भयण म्हाका भेटली आनी हांव नोको आहलोलें ती नर्स हॉस्पिटलांत काम कोत्ता आनी Okay. ती सिनियर सो तिजे बारबो ती हॉस्पिटलां आहा थिंगा भुरगीं पडलीं मिन्स यंगस्टर्स जुनियर सो तेंकां ते बॉसान सांगिल्लें तूं तेंकां ती न्यू म्हणटोरी तेंकां मातशें ट्रेनींग दी. Yeah. हय ट्रेन आप कर. तेन्ना ती तेंकां ट्रेन आप कोत्ताली सो ते भुरग्यां यंग म्हणटोरी तेंकां तें लायक जालें ना ती सांगोत तें सो तेंकां Okay. आयकपा नाका जालें. Yeah. सो ती तिका जायती अशें कोन्न ब्ला वर्ड्स दिवपा लागोलीं तें तिका हर्ट जालें. आनी जेन्ना भेटली तिका तेन्ना हांवें हालो केलें तेन्ना ती रोडों लागोलें रोडटा हुगार जायन रोडटा. सिस्टर एशें जालें म्हणपा हांवें म्हणलें कितें रोडटा तूं आनी सडनली म्हज्या तोंडा देवागे उतर येलें बी रिजॉयस म्हण तिका. सो सिस्टर एशें जालें म्हाका जायना हांव काम सोडून सोदिता म्हणपा लागोली. हांवें म्हणलें नाका स्टॉप. हांवें म्हणलें स्टॉप तें आमी उलोयची न्ही. ती म्हाका ती स्टोरी सांगताली आपल्यागेली कितें घोळ तें. हांवें म्हणलें तिका हांवें वर्ड दिलें देवागे उतर सांग. ती सांगलें जॉन 10:10 चोर येता तो फोडूंक नागोंक इबाड करूंक. सो आयज तुगे जिवितां वयला चोर जें तुगे देवान दिलो आहा तें व्हरों बोरेपण. ह्या भुरग्यां उद्देशीं तो इबाड करपा चिंतिता. सो तूं भिनाक म्हणलें तूं रिजॉयस जा म्हणलें हुशाल जा म्हणलें. तेणी कितें म्हणलें म्हूण तूं तें घेवन बसनाका सो तूं सीक जातोली. सैतान तुजे भितर रीग घेतलो. सो एशें कोन्न तिका देवागे उतर दीन हांवें एग्रीमेंट प्रेयर केली आनी हांवें म्हणलें मागया उलोया म्हणलें देवागे उतरां फेथफील वर्ड्स उलोया वय म्हणपा लागलें. हांवें म्हणलें बोंद जाव तूं फुगा जा ती बोंद जा म्हणलें. तेन्ना हांवें आमी उलयलीं दोगांय मागणें केलें आनी सोगलें बोदोल्लें म्हूण तिका सांगिल्लें. आनी तूं नेक्स्ट म्हाका जेन्ना पोत्तून भेटोता तेन्ना टेस्टमनी घेवन येतो म्हणलें. देवा कारगां जेन्ना पोत्तून हांव तिका भेटोलें ती विथीन 2 days सिस्टर म्हणूं लागोली सोगलें चेंज जालें आनी तिका हांवें कोट्स दिले वाचपा. सो देवा आर्गां ती म्हणपा सिस्टर तुवें म्हाका जीं उतरां दिलीं न्ही ती हांव कन्फेस कोत्तालें
लूक फॉर 18 आनी देवाचो फावोर म्हजी आहा अशें कोन्न तिका थोडी दिल्ली. सो ती म्हणपा सिस्टर सोगलें जेन्ना हांव द अदर डे हांव मुगे कामार गेलें तेन्ना ती म्हणपा लागली थिंगा डिसअपियर्ड जालीं. मिन्स जेन्ना ती वयता तेन्ना ती थिंगा आसनाहली. मिन्स ते टायमार ती एकोदां आसताली ती एकोदां आसताली आनी सोगलें चेंज जालें म्हणपा लागोली. ती आतां आपल्याको उलयनाय मिन्स तेश कोन्न उलयनाय पयलीं उलयता तेश कोन्न. हांव म्हणलें देवा आर्गां सो देवान केलें तें सोगलें तुगे जिवितां आनी मागीर आपल्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणपा लागलें आपूण बॉसा सांगलें म्हाका जायना जालें तेंक भितर घेवन रावपा अशें चलता आनी ती नाहली ती भुरगीं नाहलीं तेन्ना आपणें म्हणटा सांगिलें तेका एशें कोन्न जाता क्लिनिकां. तो म्हणपा तूं तेंच्या व्हडली तूं कित्याक रडटा भिता. मागीर आपूण चोयत म्हणपा लागोलें आनी ते दिसा सावन सोगलें बदल्लें. हांवें म्हणलें चोय म्हणलें जेन्ना आमकां जाय तें उलयताय जूंय वायट आहलोलें थिंग बोरें बी घाल म्हणलें. ती तुगेलीं भुरगीं म्हणलें देवान तुका दिलें सो तूं तेंचे भितर तें बी घाल आनी ती सोगलें देव कोत्तोलो तुका कांय करपाची गरज ना तूं ओन्ली रिजॉयस कर म्हणलें. आनी देवा कारगान जेन्ना ती म्हाका सेकंड टायम भेटली तेन्ना ती म्हणपा सिस्टर हुशाल सारकी हांव कांव सोडना म्हणपा लागोली. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड देवा कारगान ती जॉब रिजायन दिवपा रेडी जालोली. आनी हांवें म्हणलें देवा कारगान सोगलें देवान तुजे पासो जायतें बोरें चिंतलो हा आनी तूं म्हणलें दिशा 2-2 ते हातोर पटाय ते बारके हातोर पटाय ते घेन म्हणलें तूं सारकें उचा मोड कितें जाता काय म्हणलें. सो देवा कारगान देवान तेगे जिवितां बरपण दिलें. सो ही एक टेस्टिमनी. थँक यू जीसस. दॅट इज सो प्रेज यू ब्युटिफूल जीसस. ललिता. हय आनी तूं उलयता आसतना त्या उतरान तिगे जिवितान उजवाड हाडलो. हय ती थँक यू काळजान जीसस. तिगे लायट पेटयली. जॉन थँक यू 15:3 जीसस. हय John आय एम द लायट ऑफ 15:3 no John 15:3 every word that is spoken you are cleansed by थँक यू every जीसस. word. Gal go by them Fatima. So you know that's how it is. तू ते कितू तेजे कितू बार पडलोलो कितू यांचा आनी ही आतां भुरगीं आयकूं सोदनाय. कळ्ळें म्हाकाय जाता ते भाशेन पूण हांव कितें हांव मुगे सांगोतानी सोडटा कंप्लेन जाय जाल्यार करपाचें. बट इतू भितर लायन घेवपा नाका. बट पोर थिंग तिका लागोल आसता तें आनी तिका देवान कोण धाडलो तो तुवें लेबरर धाडलो शेअर करपाक. थँक यू जीसस. हय प्रेज गॉड. आनी तुवें उतर शेअर केलो तशें तिगे ते तुवें बी तुवें तिगे काळजांक घालें आनी तो उजवाड जालो. हय थँक यू जीसस. चोय हें वाच एलिजा. हांव सिस्टर हांव भायर आहा म्हाका काडकान दिसता ओके येयलें हांव तितून तुमचे लागीं उलयतां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. नितळ जाल्यात. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सगळें क्लियर जालें. तेणी सगळें निवड जालें त्या उतरान. थँक यू जीसस. प्रेज गॉड. थँक यू आनी जीसस. एक टेस्टिमनी आहा सिस्टर. ओके दिवं न्हू ओके टायम सांग जायना सांग. न्हू सिस्टर. ओय ना 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 सांग. आयज आम ओके ब्रदर आहा नो प्रॉब्लेम. ना लास्ट तो इंगोयचे न्हू पयलें तेज्या पयलीं तेणें म्हणलोलें आनी खरेंच हांव मानून घेतां देव ब्रादरा वरवीं उलयलो ती हेजी नाण्याची वोपार तो सांगतालो ते वडाचेर तो प्रिचींग कोत्तालो आनी हांव सोदां म्हणटालें जे कोडे आहा तेका देव आनी दितलो आनी जे कोडे ना तें वत्तो म्हणटा तो. सो म्हाका ती हांव थिंगा मातशें हें जातालें हांव सोदां चिंतें कितें सांगोता देव म्हाका तें सोजम नाहलोलें. जेन्ना ब्रदर 2 वेनिसडे नाहलोलो न्हू तेज्या पयलीं तेणें तूं घालोली सिस्टर. सो तूं प्रिचींग हें कोत्तालो ब्रेकिंग द वर्ड. सो ते दिसा ब्रदर हिंसा आनी म्हाका मागीर कळ्ळें हांव जो कोण म्हाका मुगे जिवितां भेटता मुगे काळीज एक भाशेन हें जाता सॉफ्ट जातालें. इवन मुगे हजबंड हांव रोखडें काण तेका हें दितालें आनी ब्रदरान म्हणलें तूं देवान व्हड हें मिन्स हांव ब्लेस कोत्ता म्हूण. सो म्हाका ती सोजमणी तितून नाहलोली कित्याक मुगे काळीज ओडोन हांव दितालें. सो एक बोरें मनीस देखून भीक मागलें हांव तेका दितालें. सो हांव नोको सो तें म्हाका ती सोजमणी ते दिसा मेळ्ळी आनी हांव देवा आर्गां दितां ब्रदरा तोंडांतल्यान देव उलयलो म्हूण. सो थँक यू जीसस ब्रदर ही जाणवाय म्हाका मेळ्ळी आनी खरें हांव जायतें कितें शिकोलें. जायतो काळ जालो ती हांव सोदां म्हणटालें हें वर्ड कितें देव कितें सांगोता हे उतरांतल्यान म्हाका तें सोजम नाहलोलें.
पूण त्या दिसा देव देव भावा तोंडांतल्यान उलयलो थँक्यू जीसस. मुगे सेकंड टेस्टमनी रिसेंटली यानी दिस लास्ट वीक एक भाव मुगे नेबरागे फादर तो सो तो ड्रिंक घेतालो आनी म्हाका खबर नाहलोली तेका एडमीट केल म्हूण हांवें कितें म्हणलें घोवाकू आमी कामां सांगलें म्हणटरी ते छोबरी तो आयसीयू आहा म्हणपा लागलो. आमी आयसीयू आहले असो मेळपा ना बट इवन दो वील ट्राय. हांवें म्हणलें आमी कामांसा येतरी हांवें दोगांय काडलीं गेलीं. सो हांव तेका वर्ड दिता म्हूण गेलें. गेल्यार थंय तेंगे टायमींग हॉस्पिटला टायम आसता न्हू सो म्हाका तेका हॅलो प्रेज द लॉर्ड आमी आयकता आयकता आं सो हांव गेलें तेगे डॉटर आहा म्हगे नेबर थिंगा भायल्यान बसून आहा आयसीयू भायर. सो हांवें तेका विचारलें डॅडी भायर काडला ना म्हणपा लागलें आयसीयून तूं आहा. सो देवा कारगां म्हाका तेजे बोगले भितर वोसो मेळना. सो आनी बट हांवें एग्रीमेंट प्रेयर केली तेजे पासत हे बापाय दोतोरान सांगिल्लें सोगलें तेगेलें भितर काबार जालां. सो देवाको जायना म्हणलो कांय ना मुगेलें कुटुंब हांवें तेसो सिच्युएशना हँडल कोन्न देवान मुगे कुटुंबाक जिवीत दिलें आनी देवान मागीर तेंकां आपोवणें फावो केलें. सो देवा कारगां हांवें हे भावा पासत हे बापाय पासत एग्रीमेंट प्रेयर केली आनी हांवें म्हळें विथीन 2-3 days तो आयसीयूंत उरलो देव तेका भायर हाडटलो आनी तेका जिवीत दितो एशें कोन्न एग्रीमेंट प्रेयर केली. आनी आतां हांवें म्हळ्यार मागीर घराको येतोलें वर्ड दिवपा आनी हांवें तेका फेथ फील वर्ड्स दिलीं कन्फेस कोन्न म्हणें. सो देवा कारगां विथीन आयज हांव गेलां विथीन 2 days सेकंड डे तेका आयसीयूंत उरलो भायर काडलो आनी काल तेका डिस्चार्ज केलो. सो देवा कारगां तो आतां सिच्युएशन वर्स आहलोलें बट देवान तेगेलें सिच्युएशन बदललें. थँक्यू जीसस. हांव देवा कारगां दिता ही टेस्टमनी पासत. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. जेजू प्रेज कारगां जीसस. जेजू कारगां थँक्यू. Praise the Lord. जेजू कारगां. प्रेज गॉड. आनी होरें येवन अशें कोन्न एकठांय जावन तें उतर आयकून आमकां कितुलें बरें जाता न्ही. आमगे कितू सिस्टर जिवीत बदलता मोनान वचून जाता आमगे स्पिरिच्युअल मसल्स घट जाताय आमगे ओत्मीक जिवीत घट जाता वयव ना. आनी भायर पावले येस म्हणटा उतर घेवन आमी गेले म्हणटरी आमी शिपाय अशें देव आमकां जार कोत्ता. हातियारां. थँक्यू जीसस. Praise God. Thank you, Jesus. Wow, Eliza. Thank you, Jesus. Awesome. Praise God. जेजू कारगां. Okay, brother, over to you, my dear. जेजू कारगां जेजू कारगां. म्हणटच तुमकां सगल्यांक परतून देव बरी सांज म्हणटा. जेजू कारगां. Jesu Kargan. आमी आतां कितले दीस उरले आतां नातालांची परब करपाक आमकां कितले दीस उरल्या सुमार चेक केलें ना तेणें. पळय आमकां फेलोशीप पयलो करचो पडटलो आयज. म्हाका दिसता फेलोशीप आयज करचो पडटलो. चाव कॉफी पयली मेळटली आमकां. जेजू कारगां. Praise God. Jesu Kargan. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. Thank जेजू you, Jesus. कारगां. म्हणटच नातालांची परब आतां लागीं पावल्या वय की ना. Hoy, brother. म्हणटच नातालांची परब आमी केन्ना करतले 25 तारखेर वय की ना. 25 Hoy. तारखेर आनी आयज जावन आसा 13 तारीख. म्हणजे आनी 11 दीस उरले आमकां नातालांची परब करपाक वय की ना. Hoy. जेजू कारगां. म्हणटच हांव विचारूंक सोदतां नातालांची परब आमी कितल्या वर्सां केल्या. आमी आतां सगळीं हांगा आहात. आमी आतां 40 25 50 वर्सांची आहात 60 वर्सांची आहात आनी इतलीं वर्सां जी आमी ह्या संवसारान आसा तितलीं वर्सां आमी नातालांची परब केल्या वय की ना. Hoy, brother. तितलीं वर्सां आमी आमचो जल्माचो दिसूय केला. Hoy. नातालांची परब म्हणल्यार कितें. नातालांची परब म्हणजे कितें. what is Christmas. जेजूच्या जल्माचो उगडास. जेजूच्या जल्माचो उगडास. जे भाशेन आमी आमच्या जल्माचो उगडास करता आनी सगळो लोक आमकां हॅपी बर्थडे करता
आमी सगळ्यांक हॅपी बर्थडे करता, केक कातोता, हॅपी विश करता, तांकां गिफ्ट दिता, सगळें करता, होय की ना बर्थडे दिसा. तेच भाशेन 25 तारीख डिसेंबराची जावन आसा जेजूचो जल्माचो दीस. सारकें न्हय? होय ब्रदर. बरें. जेन्ना आमी आमच्या जल्माचो दीस करता, आमी आमच्या जल्माचो दीस सेलिब्रेट करता, तेन्ना आमी कितें करता? आमची शेजाऱ्यां सेलिब्रेट करतात, गांवचो लोक सेलिब्रेट करता. होय. होय. होय, गांवचो लोक सेलिब्रेट करता जेन्ना म्हजो ना जल्म. आमगे बर्थडे प्लीज कर. ना कोण सेलिब्रेट करता? आमको ते please. आमच्या जल्माचो दीस आमीच सेलिब्रेट करता. होय. बाय फातिमा, तुजो जोण एकलो जल्माचो दीस केन्ना? बाय एलिझा, कितें म्हणटाली तूं? जोण एकलो सेलिब्रेट करता. जोण एकलो सेलिब्रेट करता, सारकें न्हय? बाय होय. फातिमा, तुज्या जल्माचो दीस केन्ना? 2nd September. 2 सप्टेंबर. अरे 2 सप्टेंबर हांव खंय आसलो 2 सप्टेंबर? हांगा नासलो हांव. म्हाका तुजी एडवायस येयल्ली तुज्या जल्माच्या बर्थडे दीस की आमी तुका व्हिडिओ करूंक जाय, हे करूंक जाय, विश करूंक जाय, होय की ना? Praise God. Yes, brother. जेजू कारगां. जेजू कार. तुज्या जल्माच्या दिसा आमी सगळ्यांनी तुका कितें केली? आमी तुका खुशाल Wish केली, केली. तुका विश होय. केली, तुजे पासत मागणें केलें. Yes. थोडो लोक जो तुज्या फॅमिलीचो आसलो, ती तुज्या घरा येवन तुका प्रेझेंट दिले, तुका विश केलो, तुका कॉल केली, तुका व्हिडिओ धाडलो, आनी तूं तुज्या बर्थडे दिसा, तुज्या जल्माच्या दिसा तूं खुशाल जाले, होय Yes, की ना? brother. होय brother. Praise God. शेजारी खुशाल जाले, ना. ना फाटीदार खुशाल जालो. हांव विचारता, कोण brother? तुज्या जल्माच्या दिसा होय. तूं खुशाल जाले, होय brother. होय की ना? होय brother. हांगा सगळ्यांनी जल्माचो दीस सेलिब्रेट केला की ना? केला. होय. कोण करिना? करिना जाल्यार बरें, हांव येना तुमच्या बर्थडे दीस. करता जाल्यार येता विश करपाक. ओके. म्हणटच आमच्या जल्माच्या दिसा आमी खुशाल जाता, आमकां लोक येता विश करता, आमकां प्रेझेंट दिता, आमकां व्हिडिओ धाडटा, आमचो दीस बरो करता. तेच भाशेन डिसेंबराच्या 25 तारखेक इग्रोज मात जेजूच्या जल्माचो दीस बरोबर करता. म्हणजे आमी जेजूचो जल्माचो दीस सेलिब्रेट करता, सारकें न्हय? होय brother. म्हणजे त्या दिसा कोणे खुशाल जावंक जाय? त्या दिसा प्रेझेंट कोणाक मेळोंक जाय? तुम्ही ओगी रावली, हांव विचारता. आमच्या जल्माच्या दिसा आमकां प्रेझेंट मेळोंक जाय, लोकांनी आमकां विश करूंक जाय. म्हणजे जेजूच्या जल्माच्या दिसा कोणे विश करूंक, कोणाक प्रेझेंट मेळोंक जाय? जेजू. जेजूक मेळोंक जाय न्ही? होय. मागीर कोणे जेजूक विश करूंक जाय? आमी विश करूंक जाय, हॅपी बर्थडे म्हणूंक जाय ताका, होय की ना? हांव विचारता तुमकां. होय. जगो, तूं कितें म्हणटाय? होय, आमी करूंक जाय न्हू. आमी ताका गिफ्ट दिवंक जाय, ताका आमी एक बेल्ट दिवंक जाय, ताका विश करूंक जाय, होय की ना? होय. म्हणटच ज्या भाशेन आमच्या जल्माच्या दिसा आमी कोणाक कोण आमकां विश करतलो, कोण आमकां प्रेझेंट दितलो, कोण आमकां केक दितलो म्हणून आमी रावता, तेच भाशेन जेजूच्या जल्माच्या दिसा तोय आमकां म्हणटा, तुमी म्हाका कितें दिवपाक तयार आहात? तुमची कसली भेट दिवपाक तयार आहात? सारकें न्हय? करेक्ट ना? हांव विचारता आतां, आमी इतले दीस आमी आदवेंताचो वेळ कमी जाला, आतां 2 सुमान जाले, आतां 3रो सुमान येवपाचो. 3रो सुमान जाता म्हणून 4थ्या सुमाना पासून जालें, नातालां जालीं. हांव म्हणटा, आमी कसली तयारी करता ताका ह्या नातालांक गिफ्ट दिवपाक, ताका एक प्रेझेंट दिवपाक, ताका एक तोफ कितें दिवपाक आमी खरेपणी तयारी करता. कित्याक आमी चिंता, आतां कोणें म्हाका काजाराक आपयलो,
कोणे म्हाका आपल्या बर्थडेया दिसा पयलो म्हजी मिसीस मेलिनी आता म्हणटा अरे कितें दिवया आमी तांकां तूं तें पळय तूं प्रेझेंट कितें हाडपाचें तूं पळय तें वय की ना आनी बायलो सदांच सारकी गिफ्ट घेतात वायफ्स आर ऑलवेज व्हेरी गुड विथ गिफ्ट्स दादल्यांक ते चड जायना तें दादले फकत गिफ्ट घेवपाक तयार जातात ते हात उक्ते करतात बायलो बरी चिंततात सारखे बारीक चिंततात आनी सारको प्रेझेंट दितात म्हणटच आमी कोणाच्या बर्थडेया दीस वेता कोणाच्या एनिवर्सरीक वेता कोण आमकां आपयता जाल्यार काजाराक बी आमी एक गिफ्ट घेवन वेता वय की ना हय ब्रदर आमी अशी रिती वचना पूण ह्या नातालांक जेजूच्या जल्माच्या दिसा आमी ताका कसलो गिफ्ट दिवपाक रेडी जाल्या कितें आमी चिंता काय फकत हो जो गिफ्ट दिवंक जाय फकत बायलांचो न्ही हे म्हज्या बायलेचें काम न्ही हे म्हजें काम एक एकल्याचें काम जेजूक आमी ताच्या बर्थडेया दिसा कसलो गिफ्ट दितले हांव आनी म्हज्या भाव भयणीनो इतलीं वर्सां जेन्ना हांव ल्हान आसलो म्हाका उतराची सुजमणी नासली म्हाका हो नो जोल्म जावंक नासलो हांव ल्हानपणांत तुमकां खरेंच सांगता खोटी सांगिना जेन्ना नातालांची परब येताली म्हजो डॅडी आमकां बाटा शोरूम व्हरतालो बाटा वर्साच्या वर्सा आनी सुमार 10 दीस पयलीं तो आमकां नोये मोचे हाडटालो आनी आमी सोजमताले हांव की नातालांच्या परबेक आमकां प्रेझेंट मेळोंक जाय आमकां नोये मोचे मेळोंक जाय मागीर तो जो टेलर आहलो टेलराक घरा पळयताले हांव त्या दिसांनी टेलर नासले शॉपां नासली वेतालो आनी आमकां म्हज्या भावाक घेवन म्हजो भाव आनी आमी मातशे सेम सायज एक कपडो हाडपाचो आनी दोगूय ट्विन ब्रदर्स पळय सेम शर्ट ताका स्टिच करपाचें नातालांच्या दिसा पॅन्ट नोय करपाचें शर्ट नोय करपाचें आनी जो कोण तिचो केस मारतालो बार्बेर आहलो तो घरा पासून येतालो आनी आमचे केस मारतालो आमी सामके न्हवरे बसत्यांव कळे रेडी जाताले नातालांच्या फेस्ता दिसा आयकतात तुमी हय ब्रदर म्हणजे जल्माचो दीस कोणाचो जेजूचो पळय की ना जल्माचो दीस जेजूचो पूण तयारी कोणाची तयारी कोणाची प्रेज गॉड नोय शर्ट नोय पॅन्ट नोय मोचे केस मारले बरे कोणे परफ्यूम बी दिलो भायलो कोण घालपाचो आयलो जाल्यार पूण बांदपाचो आनी वचपाचें सामके बसते हांव न्हवरो पळय सामके थंयसर नातालांच्या दिसा आनी थंयसर आमी वेतकूच आनी भुरगीं आसतालीं जो कोण आमची भयणीची मातशी व्हड जाली म्हजी भयण म्हजी माय आसली आनी सगलीं आतां पळयता कोण नवो ड्रेस घाला कोणे नवे मोचे घाल्या आनी आमी सामके स्टायल सामके चलताले कुमियांक घेवपाक कित्याक आमकां सगल्यांक दाखोवंक जाय आमचे नवे शर्ट आमचे नवे पॅन्ट आमचे नवे मोचे कित्याक आमी नातालांच्या दिसा येयल्या नातालांची परब करपाक पूण भाव भयणीनो त्या वेळार ल्हान आसतना नातालांच्या दिसा जेजू कितें भेट दिवंक जाय अशें कांय चिंतप नासलें कित्याक नातालांच्या दिसा म्हाका प्रेझेंट मेळोंक जाय नवे मोचे आनी आतां सोय जाल्ली नातालांची परब येता म्हणसर म्हाका तूं कितें हाडटलोय खंयचे शर्ट हाडटलोय खंयचे पॅन्ट हाडटलोय खंयचे मोचे हाडटलोय म्हाका कसलो गिफ्ट हाडटलोय आनी मागीर आमी जेन्ना व्हड जालीं आमची भुरगीं जल्मलीं तेन्ना आमी क्रिसमस ट्री घालतालीं आनी 24 तारखेर आमी तांकां सांगतालीं पळय भुरगीं मातशी तुमी बरी रावात सांता क्लॉज येतलो रातचो आयल्यांतान येतलो आनी तुमी बरीं आसत जाल्यार ह्या दिसांनी 15-20 दिसांनी पयलीं तो तुमकां बरो एक प्रेझेंट दितलो आनी तुमच्या मनान कितें आहा तें दितलो तो जाणो तुमच्या मनान कितें आहा तें ताका पयलेंच सांगून आमी दवरलेलें आमच्या मनान मागीर तो गिफ्ट हाडपाचो रॅप करपाचो आनी त्या क्रिसमस ट्री कडेन लागीं दवरपाचो कित्याक सकाळीं उठोन भुरगीं जाणो की तो सांता क्लॉज राती येयला आनी ताणें तो गिफ्ट दवरला आजून पासून नको की पांय मायतलोच गिफ्ट दवरला म्हणून प्रेज गॉड
आयकतात तुम्ही हांव कितें म्हणटा तो होय ब्रदर. जे भाशेन आमकां गिफ्ट मेळटलो नातालांच्या दिसा तेच भाशेन पयलीं आमच्या ल्हान भुरग्यांक आमी अशी शिकयताली की नातालांच्या दिसा तांकांय गिफ्ट आमी दिवंक जाय. मागीर थंयसर आमच्या इगोर्जीन एक क्रिसमस ट्री आसली. सांता क्लॉज येतालो तांबडो मनीस मोठो करून वो 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 करून ताका थंयसर व्हरपाचें पडटलें तोय गिफ्ट दितालो. मागीर थंयसर एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स जाल्ले हें सगळें चलतालें आनी जेजू आपलो रावला. जेजू रावला. कोण येतलो ताका भेट दिवपाक, कोण येतलो ताका गिफ्ट दिवपाक, कोण येतलो ताज्या जल्माच्या दिसा आमी ताका कितें तरी ताज्या जल्माच्या दिसा आमी दिवंक पावत. आनी भाव भयणीनो खूब वर्सां गेली आनी एक दीस म्हाका देवाच्या उतराची सजमणी मेळ्ळी की नातालाच्या परब म्हणजे कितें. हो देव जो जावन आसा एक आमचो रोचणार तो मनीस जावन येयलो, गोरवांच्या गोट्यान जल्मलो, तो जावन आसा देव. भिकारी जावन गोरवांच्या गोट्यान जल्म घेतलो आनी कितें 30 वर्सां 33 वर्सां जाता म्हणसर तो खुर्सार वचोन ताणें आपलो आमचे पासत जीव दिलो. तो ह्या संवसारान नातालांच्या दिसा तुजे पासत आनी म्हजे पासत आख्या मनशा कुळा पासत मरपाक आनी आमच्या तारणा पासत नातालांच्या दिसा ह्या संवसारान जल्म घेतलो. तेन्ना म्हणूंक लागलो सायबा म्हाका बोगस. हांव सजमतालो की नातालांच्या दिसा म्हाका कोण लोक येतलो आनी म्हाका प्रेझेंट दितलो, कोण येतलो आनी म्हाका केक दितलो, कोण म्हाका येतलो आनी एक्सचेंज गिफ्ट दितलो. ल्हानथान म्हजी सजमणी आसली की नातालांच्या दिसा म्हाका फकत कितें मेळोंक जाय म्हणून. आयकतात तुमी. होय ब्रदर. आनी म्हणल्यार ल्हानथान नातालांची दीस पावता म्हणसर एक म्हयनो डिसेंबराचो म्हयनो पावता म्हणसर पेंटर आमच्या घरा येतालो आनी त्या दिसांनी बजर पेंट आनी सेरेलेक पेंट आनी सगळे नवे पेंट आसले ते थंयसर डॅडी वतालो नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान आनी चुनो हाडटालो. चुनो हांव नको तुमी चुनो म्हणजे कितें तें हांव नको. आनी तो चुनो हाडटालो आनी थंयसर एक बुडकुलो आसलो आमचो, तातूंत उदक घालपाचें तो चुनो घालपाचो आनी 1 दीस 2 दीस जावपाचें आनी ते मागीर बरो चुनो जातालो आनी मागीर तो पेंटर येतालो आनी आख्खें घर भायल्यान फुडल्यान चुनो मारतालो. भितरल्यान न्हय, भितरल्यान मातशें चड जातालें, भायल्यान चुनो मारतालो. कपेलाक आमच्या कपेला लागीं आनी त्या आमच्या वोंट आसली. मागीर आमी पयस वचोन स्कुटराचेर वचोन कितें दर्या कडेन झाड मेवतालें क्रिसमस ट्री कहें जोडून आमी हाडटाले घरा. ते क्रिसमस ट्री घालताले आमी. मागीर एक क्रीप घालताले हांव, क्रीप कोत्ताले हांव. थंयसर घालें सगळें केलें. मागीर घरा कोण येतलो नेवऱ्यो करपाक, कालकाल करपाक, दोदोल करपाक, लेत्री करपाक, केक करपाक, घोंस करपाक. आरे बाबा हांव विसरलो आतां सांगता म्हणसर आतां पळयत बाबा सारके सगळ्यो वस्तू कोत्ताले हांव आमी आनी हे सगळे आमी कोत्ताले हांव. घरा खूब हें दोस आहा, सगळें आहा. तेजे उपरांत आमचें घर आतां बरें पेंट जालां, सगळे कडेन उजो घालून सगळें तेंचें तोंड व्हडलें जाल्लेलें तें पावसाचें तें उरपालां. आमी तयार जाला, नवे शर्ट घाला, नवे पॅन्ट घाला आनी आमी नातालांच्या दिसा जेजूच्या जल्माच्या दिसा आमी सगळीं तयार आसाव मिसाक वचपाक. आनी मिसाची येयल्या उपरांत क्रिसमस कॅरल थोडे केले गांवांत वचोन, आयली न्हिदली आनी आमचे नातालाचो दीस एकदम बरे भाशेन गेलो. आनी आमी सजमले हांव काय बरी आमची नातालां जालीं. बरें जेवण जालें दनपारचें, फॅमिली लंच बरें जालें आनी अशी आमची नातालां जालीं. खूब वर्सां जाल्या उपरांत केन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळ्ळी.
पवित्र आत्मा म्हाका सांगूंक लागलो जें हांव तुमकां सांगता. तो म्हणून लागलो, पवित्र आत्मा म्हणून लागलो, जल्माचो दीस कोणाचो? म्हणलें जेजूचो. म्हणटच प्रेझेंट कोणाक मेळोंक जाय? तुका मेळोंक जाय ओ जेजूक मेळोंक जाय? म्हणलें जेजूक मेळोंक जाय. तो म्हणूंक लागलो, तुवें ह्या वर्सा जेजूक कितें प्रेझेंट दिवपाचें थारायलां? What gift are you going to give to Jesus for Christmas? आणि त्या वेळार हांव अजाप जालो. अरे देव दिवं तो, ताचे कडेन सगळें आहा, हांव ताका कितें दितलो? समजा एक गिरेस्त मनीस आहा, तो BMW, मर्सिडीज बेन्झ व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो चलयता. आनी समजा तूं ताचो फ्रेंड हो, तुमी गांवांतल्यान तांकां आपल्या बर्थडे दिसा आपयल्यान, तो एकदम गिरेस्त मनीस, तुमी कसलो गिफ्ट दितल्यात ताका? तुमकां आपयला बिश्टें कितें रॅप करून दितल्यात तुमी? तुमी चिंतल्यात तो एकदम गिरेस्त मनीस बाबा, तो असलें आमचें कितें आमच्यान दिवंक जायना. आमी चिंतल्या कितें करुया, दिवया रे ताका. हो आमकां दिवंक जायना जाल्यार आमी तेज्या पार्टीक वचपाचें न्हय, ताका बिश्टी लॉस जातली, कितें दिवपाक ताका? आमी चिंता कितें दितले आमी ताका गिफ्ट म्हणून. तुमी अशें केन्नाच पळोवंक ना? केन्ना अशें चिंतूंक ना तुमी? केन्ना अशें केन्नाच तुमच्या मनान येवंक ना? एकदम गिरेस्त मनीस, ताणें आमकां बर्थडेक आपयल्यान, काजाराक आपयल्यान, आमच्यान ताका आतां बर्थडे दिसता, ताच्या काजाराचेर कितें दिवंक जाता? अशें केन्ना चिंतलां? केन्ना अशें टेन्शन येयलां आमकां? जालां ब्रदर. जालां. बाय फ्लाविया, थँक्यू व्हेरी मच. आमकांय अशें जालां. हांव बारीन आसतलो केन्ना एक शेक केन्ना काजाराक आपयतलो, कोण एक आमच्या इंडियेचो कोण एकदम गिरेस्त सामको बरो काम करता, बर्थडेक आमी चिंता, अरे बाबा ताका आमी कितें दिवचें, कितें दिवं मागीर ताका फावो. आनी जेजूच्या जल्माच्या दिसा ज्या देवाक सगळें आहा, सगळें ताजें, तुजो जीव पासून ताजो, हांव ताका कितें भेटयतलो? कसलो गिफ्ट दितलो? आनी हें हांव चिंतून जेन्ना पळयतलो तूं जेजूक कितें गिफ्ट दितलोय म्हणून, हांव हें चिंतून पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो, हय बाबा म्हणूंक लागलो, पुता पळय म्हणूंक लागलो, सगळें तुजे कडेन आहा, सगळें तुजे कडेन आहा, तें तुजें न्हय, तें देवाचें, जेजूचें. हांवें म्हणलें वय, जीव पासून ताजो, तुज्यान कितें दिवंक जाता जेजूक? तो म्हणूंक लागलो तेन्ना कोमें जाता ना, तुजो संबंद सगळ्यां बरोबर बरो आहा, सगळो लोक तुजो मोग करता, सगळो लोक तुका बरे भाशेन त्रास करता. हांव म्हणलें ना, थोडो लोक म्हाका वायट करता, कारण थोडे लोक हांव पयस दवरता. तुज्यान वचोंक जाता तांचे कडेन आनी तांकां बोगसोणें दिवंक जाता, तांचे कडेन तुजे संबंद दवरूंक जाता, तांकां कितें बरें करूंक जाता. हांवें म्हणलें पूण ती म्हज्या वाटेर ना, हांव तांचे वाटेर ना, कित्याक वचपाचें? आनी ती येताय वाटेर जाल्यार हांव ताका मातशें पयस दवरता, मातशें म्हाका नाका. म्हणल्यार पवित्र आत्मा म्हणलो, तूं आतां खाशा वच तांच्या घराक, वच तांकां भेट दी आनी तांकां कितें गिफ्ट घे तुज्या हातान व्हर आनी व्हडलें मूल्यार हो जो संबंद तुमचो बरो नासलो तांकां ती जाणोन तूंय जाणय तो संबंद सारको कर. हो एक गिफ्ट एकदम व्हडलो जातलो. हांवें म्हणलें बरें करता, कॉमेस केलें. एकदम आवड जातालें हें करपाक. जेन्ना पवित्र आत्मा सांगता हांव खरेपणी आतां देवाच्या उतरां तो म्हणटा तुजे भितर कितें तरी फाटीं फुडें आहा, मातशें वच आनी तो संबंद सारको कर. बरें म्हणलें. मागीर म्हणूंक लागलो म्हणजे त्या नातालांच्या म्हणजे हांव तुका सगळ्या नातालांक हांव सांगत वता. जेन्ना आमकां उतराची सजवणी नासली, खरेपणी हो नवो जल्म जावंक नासलो, आमकां शिकयल्लीं की नातालांच्या दिसा आतां तुका इतले दोस आहा, इतले दोदोल आहा, काड मातशें इशा प्रेमांनी कितां दी, गोरिबांक दी, ऑर्फनेजाक दी.
आमी चिंतले की नातालांच्या दिसा बरें न्ही आमी कितें करता आमच्या नेबराक कडेन दिता, आमच्या शेजाऱ्याक दिता, आमच्या सोयऱ्यांक दिता आनी मातशें भिकाऱ्यांक आनी तांकांय दिवंक जाय, होय की ना? तुम्ही केन्ना दिना ऑर्फनेज दिताली पयलीं. गोरिबांक कोणाक तरी दितात न्हय? हय. मुटूस हांवें पवित्र आत्मा म्हणून आलो इतलीं वर्सां तुमी हें करतात बरे भशेन नातालांच्या दिसा करतात, पूण हांव तुका आतां सांगूंक सोदतां आनी दुसरे भाशेन कर. तुजी नातालांची दिताय तेन्ना नातालांच्या दिसा वचो नाका, केन्नाय वर्सान केन्नाय वच, मदल्यानूय वच, नातालांच्या दिसा वचो नाका. कित्याक नातालांच्या दिसा त्या जाग्यार तूं दिताय तांचे कडेन इतले दोदोल हा, इतले बिबीक हा, इतले गोंस हा, इतल्यो नेवऱ्यो आहात की ती पासून तुका दिवपाक तयार आहा. आयकतात तुमी? हय. ज्या जाग्यार तूं दीत हाय तांचे कडेन इतल्यो आहात की तो सगळो लोक येता थंयसर तांकां दिवपाक, आनी तूं आतां दिशी जाल्यार तूं तिचो खाली हात वेशी जाल्यार थंयसर तुका पासून ती दितेली तांकां चड आहा थंयसर. खूब लोक थंयसर दितात, खूब लोक सोया नातालांच्या परबेच्या दिसा तांकां दिवपाक. म्हणूंक लागलो नातालांच्या दिसा वचना, केन्नाय वच. डिसेंबराच्या म्हयन्यान वेता जाल्यार जानेरान वच, आनी जेन्ना तूं वेताय थंयसर तुजें कितें भेट घेवन तांकां विचार, हांव तुमकां भेट दिवपाक येयलां. त्याच जाग्यार वचनाका, कित्याक त्याच जाग्यार आतां ती आतां तुजे नेवऱ्यो आनी तुजें कालकाल आनी तुजें भेट मेळपाक ती तो हात फुडें करतली. असल्या जाग्या कडेन वच आनी तांकां सांग म्हाका तुमकां कितें दिवंक जाय, तुमकां कितें दिवंक जाय, दूड दिवंक जाय, कितें नेवऱ्यो त्या म्हणसर काबार जाल्ल्यो, खान काबार जाल्ल्यो. आतां नेवऱ्यो दिवपाक कसल्यो नेवऱ्यो नासलो, दोदोलूय नासले. आनी म्हणूंक लागलो त्या जाग्यार वच आनी तांकां सांग की तुका कितें भेट दिवंक जाय, पूण भेट दिवचे पयलीं तांकां सांग म्हाका हांगा एक चान्स मेळटलो तुजें उतर शिकोवपाक. तुमचे सगळो लोक जो थंयसर आहा तांकां कितें उतर परगट करपाक, जें तुजी टेस्टिमनी आहा वा थंयसर कांतारां करपाक, कितें करपाक, कितें प्रोग्राम करपाक भुरग्यां बरोबर तुका थंयसर चान्स मेळटलो जाल्यार. हांवें म्हणलें तें जाल्यार हांव करतां, नो प्रॉब्लेम करतां. म्हणटा आमी वचोंक लागली. आतां तितले म्हणसून भुरगीं व्हडलीं जालीं, आतां भुरगीं आतां येनालीं, आमी फकत म्हजी मिसीस आनी बायल आतां सुमार 7-8 वर्सां. आनी आमी म्हणूंक लागलीं थंयसर त्या जाग्यार आमकां जाय ह्या जाग्यार उतर परगट करूंक, आमकां जाय मातशें उतर शिकोवपाक. आनी ती थोडीं जाणां म्हणटलीं वय तुमचें परगट जाता. थोडो लोक कितें म्हणूंक लागलो, बाबा हांगा आमचे मीस चलता सोदांकाल, आमी हांगा आमचो तेर चलता सोदांकाल, आमी हांगा पाद्री येता मीस करपाक, आनी हांगा कोण मरत जाल्यार तांकां सांतेसांव दिवपाकूय येता. आमकां तुजी गरज नाका, पूण तूं कितें दिताय जाल्यार, दुडू दिताय जाल्यार, तुज्यो नेवऱ्यो दिताय जाल्यार तेन्ना आमी घेवपाक तयार आहा. आनी पवित्र आत्मा म्हाका म्हणूंक लागलो ज्या जाग्यार तुका उतर परगट करपाक दिना थंयसर तुजें दुडू घालिनाका, थंयसर कांय दिनाका. कित्याक ती फकत तुजें दुडू घेतली, तुज्यो नेवऱ्यो खातेलीन, तुजें दोदोल खातेलीन आनी तें खान जिरोन भायर सुट्टेलें. पूण ती तुका उतर शिकोवपाक दिना जाल्यार, थंयसर त्या दुसऱ्या लोकांक शिकोवपाक चान्स दिना जाल्यार तुका गरज ना. ज्या दिसा तुका चान्स मेळटलो त्या दिसा तुजें दुडू, तुज्यो नेवऱ्यो, तुजें दोदोल, तुजें घाल. कित्याक पवित्र आत्मा म्हाका म्हणूंक लागलो जें तूं तुज्या भाव भयणांक करताय, भाव भयणां कशीं जातली म्हजी? जो कोण देवाचें उतर आयकता, जो कोण देवाचें उतर आयकूंक तयार आहा, जो खरेपणी देवाचें उतर व्हड समजता आनी ती आतां तयार जाता तें जेवण खावपाक देवाच्या उतराची,
तीच तुजी जातात भाव भयणां. तुज्या भाव भयणाचो कुयदाद करपाक, तांकां मोग दाखोवपाक, तांकां दुडू दिवपाक, तांकां दोदोल दिवपाक, तांकां नेवऱ्यो दिवपाक, तांकां कपडे दिवपाक, तांकां मोचे दिवपाक. हें गरजेचें. हें गरजेचें. तुवें बिश्टें जेवण केलें आनी खाण दिलें, ती खातेलीं आनी ते दुसरे दिसा भायर सोडून भायर सरतले. जें देवाचें उतर तूं दिताय, जे देवाचें उतर दिताय, जो तुजे संबंद देवाशी गोड कोत्ताय, तो संबंद तांकां सासणाच्या सासणाक देवा बरोबर रावपाक मेळटलो. आनी हांवें म्हणलें पवित्र आत्म्या, आयजथान तुका विचारचे पयलीं हांव कांयच करचो ना. कितें हांवें दुडू घालूंक जाय, किचोर हांवें पयशे घालूंक जाय, किचोर हांवें कोणाक कपडे दिवंक जाय, कोणाक हांवें जेवण दिवंक जाय, पयलें हांव तुवें सांगताय तें करतलो. हांव वेतलो थंयसर आनी तांकां सांगतलो, म्हाका जाय गरज आहा तुमचे भितर एक बीं घालपाक, तें दिवपाक. पूण म्हाका एक विचारूंक जाय, हें कोत्ता म्हणसर आनी हांव कोत्तां. पूण हांव देवाचें उतर बरोबर करूंक सोदतां आनी देखून हांव विचारतां तुमकां, म्हाका चान्स मेळटलो. आनी भाव भयणीनो, जें पयलें बंद जातालें, आतां म्हजें जें बीं घालता त्या वरवीं बीं घालून आतां म्हाका जागे उक्ते जावंक लागले. जागे उक्ते जावंक लागले. आनी तेन्ना पवित्र आत्मो म्हणूंक लागलो, जेजूच्या जल्माचो दीस फकत 25 तारखेर न्हय, जेजूच्या जल्माचो दीस फकत डिसेंबरान न्हय, जेजूच्या जल्माचो दीस जावन आसा एक दीस वर्सांचो, जेन्ना तूं वेताय आनी कोणाक देवाचें उतर बरोबर कोत्ताय, ताका कसली गरज आसा जाल्यार ताची गरज पावयताय, तेन्ना तूं म्हज्या जल्माच्या दिसा म्हजो जल्म मनान धरून म्हाका एक व्हडलो प्रेझेंट दिताय, व्हडलो गिफ्ट दिताय. कित्याक तूं आतां तांकां म्हज्या शेवटतो मनान, म्हज्या बरी खबरे, म्हज्या उतराची खबर की हांव येयलो संवसारान एक बाळकाच्या रुपान आनी हांव मनशाचें तारण करपाक येयलो, फकत तांकां धर करपाक न्हय, पूण म्हजो संबंद तांचे बरोबर घट करपाक मनशा बरोबर. त्या कारणा लागून हांव येयल्लो नातालांच्या दिसा. ती बरी खबर एक एकल्याक फकत नातालांच्या दिसा न्हय, पण एक एकल्या दिसा ज्या जाग्यार तुका हांव धाडटां, थंयसर वचोन तांकां म्हजी खबर दी. हो जातलो तुजो व्हडलो प्रेझेंट, व्हडलो गिफ्ट, जो तूं म्हाका म्हज्या नातालांच्या दिसा दितलो. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आतां हांव तुमकां विचारतां, नातालांची परब येवपाक फकत 12 दीस आसा. हांव जाणो आमी जी आतां देवाचें उतर आयकपाक आमी पयलीं रिती राखवेचें खूब रितीर चलता. ग्रोथ रिट्रीट चलता, हो रिट्रीट चलता, भुरग्यांचो चलता, यूथ रिट्रीट चलता, खूब रितीर चलता. पाद्री येतात भायले, खूब जागे कडेन नुवें रिट्रीट चलता, हो पाद्री भायलो येता, हो सगळे कडेन रितीर चलता. मागीर तेजे उपरांत आमकां इगोर्ज सांगता कुमसार करात. बरें कुमसार करात, कित्याक नातालांची परब येता. होय की ना? होय ब्रदर. बरें, म्हणटच आमी ह्यो 2 वस्तू पळोवया. कित्याक बाकीच्यो आमी नेवऱ्यो करतात, त्यो दोदोल करतात, ते क्रिसमस ट्री घालतात, ते आमचें चलतलेंच. हांव बंद करना म्हणना, ते बंद करपाक म्हणिना हांव. नातालां दोस आनी नेवऱ्यो आनी कालकार आनी सगळे आमचे सोग रेझीन स्मोक करून केक करपाक, रम केक करपाक, हें करपाक, ते मातशें बंद करात. ते आमचे नातालांची आमची तो ट्रेडिशन आमचो. पूण ह्यो 2 वस्तू वयर हांव मातसो उलोवंक सोदतां. नातालांच्या दिसा, नातालांच्या दिसा वा नातालांच्या दिसांनी पयलीं आदवंताच्या दिसा आमी रिती राखवेता. आमकां सांगतात कुमसाराक वचात, बरो कुमसार करात. हांव नको, कित्याक आमकां बरें कुमसार करचें पडटा नातालांचे पयलीं. बाकीच्या दिसांनी बरें कुमसार करपाची गरज ना, फकत नातालांच्या दिसा बरें कुमसार करचें पडटा. हांव ह्या 2 वस्तूचेर मातसो उलोवंक सोदतां, कित्याक आमी नातालांच्या दिसा पावतलीं थोड्या दिसा. कारण तांगे जें सांगलां तें आमी एक तयारी करता नातालांची.
पण पयलीं आमी पळोवया रितीराची. वो जो रितीर आमी कोत्ता, आतां हांव विचारूंक सोदतां, कोणे ह्या दिसांनी रितीर केला? हांव जाणा जोनिनान केला म्हणून, कित्याक जोनिना रितीराक आसली ती आतां केन्नाच हांगा येवन जोनिना खंय गेली? जोनिना ना? अरे ती रितीराक गेल्या कितें? ना ते बायसॉल दिसता. प्लीज गॉड. ओके ओके. म्हणटच जोनिना रितीराक गेल्या, आमी सगळीं आमी कितलीं जाणां रितीराक गेले हांगा? आमच्या इगोर्जेन रितीर चलता काय? कोणे तुमच्या गांवान, तुमच्या इग्रोज मातेन, तुमच्या हांगा कसले रितीर जाणा? कोणच रितीराक वसोंक ना अजून पासून? ना ब्रदर. कोण वसोंक ना? म्हणजे आमचे रितीर सोदांकाल चलता, जेजू कारगांव. बरें, दुसरी गोष्ट सांगया. कुमसाराक तुम्ही रितीराक वसोंक ना सोडा. कुमसाराक कोण कुमसाराक गेला? नेक्स्ट वीक हाय ब्रदर. नेक्स्ट वीक कुमसाराक. आनी कोण कुमसाराक ऑलरेडी गेला? म्हाका दिसता नातालांचे 2 दीस पयलीं गेला जाल्यार बरें जातलें आमचें नाताल. ताचे मदल्यान आमी कितें पातकां करीत जाल्यार मागीर नातालांची बरें आमचें नाताल बरें जाता. मातशें इल्लें पातक आसतलें, वय की ना? 24 तारखेर करीत जाल्यार बरें जावचें ना कुमसार? नो, प्लीज गॉड. केन्ना कुमसार करूंक जाय आमी? 2 दीस पयलीं न्ही? बाय फ्लावी, देट इज फ्लावी. कोण ना? कोण म्हाका उलोवंक सोदिना म्हजे कडेन आयज? फ्लावी, तूं कितें म्हणटाय? कुमसाराक वचपाचें वचपाचें न्हय? स्पेशली तेन्ना एशें करपाचें ना ब्रदर. हा? स्पेशली क्रिसमसाकूच म्हूण करपाचें एशें ना. अशी गरज ना, सारकें न्हय? वय आतां आमी जाणाय तें. म्हळ्यार पयलीं आमी मानतालीं की ते टायमार इस्टर आनी येदों करूंक जाय म्हूण. आतां म्हाका एक सांग, कित्याक जें तुवें सांगलें, आय एम फुल्ली एग्री विथ यू. तुजे बरोबर हांव आतां तुवें जें सांगलां तें. कित्याक गाय ही गरज आमकां ना? कित्याक? पयलीं आमी कोत्तालीं पूण आतां आमी करिना. कित्याक गाय? कसली सजमणी तुका आहा आतां? आतां आमी जाणाय की जेजून ऑलरेडी आमगे पातकां घेयल्याय, आमकां बॉक्सां वेरी दिला. गुड, आमी रिपेंट वेरी कोत्ता. गुड. जेजू कारगां. आमी वाट आमी बदलतांव आतां. रिपेंटन्स म्हणजे वी फिलींग सॉरी एंड प्लस आमी चेंज केल्याय आमी नवी रचना आतां. म्हणजे आतां देवाचें उतर आयकून आमी जाणो की आमचो आत्मो जेजू सारको जाला. आमी एक नवी रचना जाल्या, वय की ना? होय ब्रदर. हो स्क्रिप्चर घालूंक शकताय तूं? येस, येस. दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5:17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. वाचूया. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरने तें गेले, आतां सगळेंच नवें. जेजू कारगां. म्हाका नवे मोचे, नवे शर्ट, नवे पॅन्ट, नवे केस मारून न्यू हेअरस्टायल मारपाची गरज ना. कित्याक क्रिस्ताच्या एकवटान आतां सगळेंच नवें जालां. पूण हांव विचारतां तुमकां म्हज्या भाव भयणींनी, हें सगळें जें नवें जालां, किंचोर नवें जालां? आत्म्यान. सारकें म्हणलें. सगळें जें नवें जालां आमच्या आत्म्यान जालां, वय की ना? आनी आत्म्यान नवें जालां जाल्यार आमी आमचो संबंद देवाशी कशे भाशेन दवरता? जुवाचो 4 विस्वोर 23 आनी 24 पळोवया. आमचो आत्मो जेजू सारको जाला.
सगळें नवें जालां. आमी पळोवया कशे भाशेन आमचो संबंद आमी देवाशी दवरता. जुवांचो 4:23 आनी 24 वाचुया. पूण असलो वेळ येता, खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो, की खरे भोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच भोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. म्हणून देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा असलेच भोसपी बाप सोदता. असलेच भोसपी बाप सोदता. कसले भोसपी? जे देवाक भोसतात. कशे? आत्म्यान आनी आत्म्यान आनी स्वतान. म्हणटो ज्या दिसा जेजून म्हजो आत्मो नवो केला, म्हजो आत्मो आतां जेजू सारको जाला, म्हज्यान आतां म्हज्या देवाक आत्म्यान आनी स्वतान. स्वत म्हणजे कितें? देवाचें उतर. जेन्ना म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता, आतां म्हाका देव आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो म्हाका देवाचें उतर शिकयता आनी देवाचें उतर जें शिकयता म्हज्या काळजांत रिगून दवरता. आतां जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता, हांव स्वत उलयतां, देवाक आपलें उतर परतून उलयतां, पूण म्हजो आत्मो जेजू सारका जाला म्हणून हांव आतां आत्म्यान आनी स्वतान म्हज्या देवाक हांव भोसतां. भोसता न्ही? सारकें भोसता, सारकें करेक्ट न्ही? होय ब्रदर. म्हणटोच आतां हांव म्हज्या देवाक स्वतान आनी म्हज्या स्वतान आनी आत्म्यान हांव भोसतां जाल्यार फकत नातालांच्या परबेच्या दिसा म्हाका कुंसार करूंक जाय? ना. म्हाका एक एकल्या दिसा जानेरान, फेब्रेर, मार्च, एप्रिल, सोमार, मंगळार, बुधवार, 1, 2, 3, 4 म्हयन्याचे एक एकल्या दिसा म्हज्यान म्हज्या देवाक स्वतान आनी आत्म्यान भोजूंक जाता. कित्याक म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. आतां कोण म्हणटलो म्हणजे आमकां कुंसार बंद करया? ना. हांव आतां म्हज्या मनान, आत्म्यान न्हय, मनान कितले फावटी हांव पातक करता. हांव वायट चिंतता. हांव ह्या संवसारान आसा. हें म्हाका कितलें दिसता, म्हाका हांव कितलें आयकतां, कितलें हांव वायट आयकतां, कितलें हांव जें आयकतां म्हाका तिडोक मारता, कितलें हांव दिसता तें म्हाका राग येता. ह्यो वस्तू म्हज्या भितर म्हज्या मनान हांव ह्यो वस्तू हांव दवरता म्हणून आतां म्हज्या मनान हांव पातक चिंतता. म्हणटोच देवान आतां आपल्या उतरा वरवीं म्हाका आदार केला. कसलो आदार केला? पवित्र आत्म्या उदेशीन म्हज्या मनाची नडसणणी करपाक. म्हणून जेन्ना हांव कुंसार जाता, देव म्हाका आपली कृपा दिता पवित्र आत्म्याच्या आदारान म्हज्या मनाची नडसणणी करपाक. म्हणून कुंसार करचे पयलीं म्हाका गरज म्हज्या मनाच्या पातकांची भोगसणें मागपाक देवाशी. दॅट इज कॉल्ड एज एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स. म्हणून जितलो हांव एक्झामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स करता की हांव कितले भाशेन देवाच्या उतराचेर आड गेला, कशे भाशेन म्हजें चिंतप पयस जालां देवाच्या उतराचेर. कित्याक जेन्ना हांव पातक करता हांव देवाच्या उतराचेर आड वेता. जेन्ना हांव चिंतता देवाच्या उतराचेर आड, तेन्ना म्हज्या मनान हांव पातक करता. हांव म्हज्या आत्म्यान करिना, कित्याक म्हजो आत्मो आतां सील जाला पवित्र आत्म्यान. हे आत्मो केन्नाच पातक करूंक पावचो ना, कित्याक आतां एक नवी रचना जाल्या. म्हजो आत्मो जेजू सारको जाला. म्हजो आत्मो जो जेजू सारको जाला केन्नाच पातक करूंक पावना, पूण म्हज्या मनान म्हज्यान करूंक जाता. देखून कुंसार जावचे पयलीं म्हाका गरज म्हज्या पातकांचें भोगसणें, म्हज्या मनाची नडसणी, जें हांव चिंतता, राग येता, हें करता, हांव ताचेर एक थाराव घेता आनी पवित्र आत्म्याक सांगता, पवित्र आत्म्या तूं म्हाका आदार दी. म्हणटच जेन्ना ही तयारी म्हजी सोदांकाल आसता, म्हाका नातालांच्या दिसा 25 तारीख पयलीं
आदवेंताच्या दिसा रितीर करून म्हाका एक स्पेशल तयारी करपाची गरज ना. म्हजी तयारी जावंक जाय सोदांकाल. जेन्ना म्हजें मरण जावपाचें आहा, म्हजी तयारी जातली आनी तेन्ना म्हजें मरण जातलें. म्हाका वेळ मेळटलो. हांव विचारता तुमकां, आतां समजा कोण मरपाचो आहा, ताका देव सांगता, अरे बाबा कुमसाराक वच, पातकांचे बोगसोणे घे आनी बरे भाशेन कुमसार कर, कोमया घे, ताका सांजेसां लाव न्ही, आनी मागीर हांव तुका व्हरपाक येता. हय सांगून येता तो? ना. ना. म्हणटच म्हजी तयारी जावंक जाय सोदांकाल. सोदांकाल जावंक जाय. कित्याक जो दीस येतलो, समजा आयज रातीक जेजू येतलो, आख्खो संवसार जी जोडटी करपाक, तो सांगून येतलो काय? तो सांगून येतलो? तो चोरा भाशेन येतलो? ताणें सांगला आमकां चोरा भाशेन येतलो म्हणून. म्हणटच म्हजी तयारी जावंक जाय सोदांकाल. म्हजी नातालांची तयारी जावंक जाय सोदांकाल. म्हज्या मनाची नोटसवणी करपाक म्हाका जाय सोदांकाल देवाच्या उतरान म्हज्या मनाची नोटसवणी करपाक. म्हणटच म्हजी तयारी फकत नातालांच्या दिसांनी, जे भाशेन फ्लावीन सांगलें की हांव कुमसाराक वेता, बरें कुमसार करता, बरी तयारी करता. म्हाका जाय तयार जावपाक आयज, फाल्यां, फुडल्या म्हयन्यान, 6 म्हयन्यांनी, 8 म्हयन्यांनी, दुसऱ्या नातालाक केन्नाय हांव तयार आसूंक जाय. कित्याक जेन्ना हांव तयार जाता, ज्या भाशेन त्यो 10 आंकवारी आसल्यो, जेजून एक वोपार घातलेली 10 आंकवारीची, 10 आंकवारी मध्ये 5 एकदम शाण्यो आंकवारी आसल्यो, दुसऱ्यो एकदम बऱ्यो नासल्यो, शाण्यो नासल्यो. शाण्यांनी कितें केलें, जे तांच्यो पोंट्यो आहल्यो, सुबेज तेल हाडलेलें आनी तयार दवरलें. ज्या शाणीन आसलीं ताणें फकत सुबेज तेल हाडूंक ना, आनी हो जो न्हवरो येवपाचो आहलो तो मातसो उशीर जालो. आनी कितें जालें, जेन्ना वेळ पावलो ताचो येवपाचो, ही आतां आपल्यो पोंट्यो कोमेस कोत्तात, चालू करतात, आनी तेल ना, तेल काबार जालां. ती धांवन येता त्या शाण्या आंकवारी कडेन, म्हणटा मातशें तेल दी. ती म्हणटात तुजे पासत आमचे पासत ना, वसात हाडपाक. आनी कोण न्हवरो येता आनी ताका वत्ता त्या 5 शाण्यांक, आनी ही 5 जी शाणी नासली ती आतां भायर उरतात. आनी भायर उरतात म्हणजे ती आतां सासण्याचें सूख भोगूंक पावना, कित्याक ती तयार नासली म्हणून, ती न्हिदोन आसली. म्हणटच आयज आमी ह्या शाण्या आंकवारी भाशेन सोदांकाल तयार जावपाची गरज. फकत नातालांच्या दिसांनी ही जी तयारी आमी बायलांन पेंटिंग करता, क्रिसमस ट्री करता, स्वीट करता, हांगा गरीबांक दिता, हे फकत नातालांच्या दिसांनी की आमी कितें बरें केलें म्हणून. ही तयारी आमची, हें आमचें दिवपाचें सोदांकाल आसूंक जाय. कित्याक देव आमचे भितर सोदांकाल आहा, पवित्र आत्मा आमचे भितर सोदांकाल आहा. पवित्र आत्मा सदांच आमचे कडेन उलयता. तो आमकां सांगता वच आनी हें शिवर्थमान परगट कर, वच तांकां नेवऱ्यो दी, वच तांकां दोदोल दी, वच तांकां दुडू दी, वच तांच्यो गरजो पावय. आनी त्या गरजो पावोवन तांकां खरेपणी शिवर्थमानान देवाचें उतरूय दी. आनी जेन्ना भाव भयणीनो आमी ह्यो वस्तू करता, जेन्ना नातालांची परब पावता, तूं केन्ना आयकतलोय जेजू तुका विचारतलो आयज ह्या नातालांक कसलो गिफ्ट दितलोय म्हणून. ना, केन्नाच विचारचो ना. कित्याक तुजें आख्खें जिवीत जावन आसा एक भेट जेजूक. युअर होल लायफ इज अ गिफ्ट टू जीसस फॉर वॉट ही हॅज डन फॉर अस. ताणें आमचे पासून कितें केलां तें आयज आमी जाणो म्हणून आमी सदांकाल आमचें जिवीत ताका भेटयता. And we offer him the best gift, Sodankal, every day of our life. Praise God. Amen. तुझ्या भाव भयणीनो, आतां नातालांची परब लागीं पावली. आमी सगल्यांनी नातालांची परब येता म्हणून आमी सगळीं खूब तयारी करता. आमकां ल्हानपणचे भाशेन आमकां व्हड केल्यान आतां लोक आमच्या घरा येतलो, आमी नातालांच्या दिसा व्हडली टर्की करतले. आमी चिंता आतां खंयसर वचपाचें नातालांक, कसलें जेवण करपाचें.
कितें खावपाचें, कसलो कुसवार करपाचो, कितें कुकीज करपाचे, हे सगळें आमी चिंता, हे बरें आहा. पूण भाव भयणीनो, हे सगळें करचे पयलीं आमी पयलींच आमकांच विचारुया, जेजू आमी नातालांची बरें फुडें सांगचे पयलीं आमच्या फामिलीन, म्हज्या फामिलीन खूब लोक आहा जो जेजूक वळखना. क्रिस्तांव हा नांवान, इगोर्जेक वचना, देवाचें उतर म्हणल्यार ती फकत प्रोटेस्टंट म्हणून समजतात. आनी मिसाक गेले जाल्यार नातालांच्या दिसा आनी इस्टराच्या दिसा वेतेली न्हय आहात. आमच्या फामिलीन, तुमच्या फामिलीन, तुमच्या फामिलीन म्हणना आहात. पूण नातालांची परब येता ते दिसा ती चिंता खिच्या दासाक वचपाची, खिचे जेवणाक कसलें जेवण करपाचें, ह्यो सगळ्यो तयारी करपाक ती पयलीं आहात. तूं आयकता हांव कितें म्हणटा तें? होय ब्रदर. नातालांची परब जावन आसा जेजूचो जल्माचो दीस. आनी जेजूक आमी खरेपणी सोमी दिवान सरवंडार मानला जाल्यार आमकां गरज कितें? तो कितें सांगता तें खरेपण आमचो देव जाल्यार, खरेपणी तो आमचो सोमी जाल्यार, खरेपणी आमचो सरवंडार जाल्यार ताजें उतर आमी आयकून, ताजें उतर आमी पाळून आनी ताच्या जल्माच्या दिसा आमी सेलिब्रेट करूंक एकदम बरी खबर. पूण आमी ताजे बरोबर कांय संबंद दवरिना, ताजें उतर आमी आयकना, मिसाक वचना, कांयच मागणें करिना. पूण नातालांचो दीस येतकूच सगळी जी तयारी करूंक जाय, सोरो मारपाची, जेवण करपाचें, हे म्युजीक घालपाचें, हो डान्स करपाचो, हें करपाचें, तें करपाचें, तें प्लॅनिंग करपाक पयलीं आहा. हें घडटा? आमच्या फॅमिलीन अशें घडटा? हांव विचारता तुमकां भाव भयणी. होय ब्रदर. इग्रोज मातेन आमच्या तुम्ही पळयशीत जाल्यार जो कोण पॅरिश कावन्सिलान आहा, जो इग्रोज मातेन काम करता, ह्या दिसांनी ताका मेळपाक पासून कितें रितीर प्लॅनिंग करप सगळीं बिजी आहात. हांव चिंता बाबा ही पाद्री आमचे आनी आमचे सगळे जे पॅरिश कावन्सिलर ताका मेळपाक कित्याक बिजी आहात? तुम्ही जाणा कित्याक बिजी आहात ते? ताका क्रिसमस ट्री घालूंक जाय. रितीर सोड, क्रिसमस ट्री घालूंक जाय. ते क्रिसमस ट्री ताका आतां स्पोर्ट्स डे करूंक जाय. तिजो मागीर कोण सांता क्लॉज जाय ताका ते कपडे हाडूंक जाय. मागीर ते सगळे तेजे दोस आहा ती आनी ते आनी कोणें ऑर्डर करूंक जाय. ते मागीर ते आमच्या चुनो मारूंक जाय इगोर्जेक. मागीर ते सगळे बांक जे पिड्यार जाल्यात आनी फॅन चलत ते मातशें कितें क्लीन करूंक जाय, मातशें बांटींग घालूंक जाय. कितलो वाव रा इगोर्जेन, सायबा बुगोस कितलो काम आहा ते डेकोरेशन घालपाक, बालून घालपाक आनी सांता क्लॉज हाडपाक आनी तो दोबाजो करपाक आनी ते सगळे म्हणजे सायबा बुगोस. हांव खरें म्हणटा, इतली तयारी जी चलता ह्या दिसांनी इगोर्ज मातेन, सायबा सोर पासून जेजू म्हणटालो ही तयारी म्हजे पासून म्हज्या जल्माच्या दिसा करतात ओ आनी कोणाच्या पासून ही तयारी करतात? बायलो चुनो मारपाचो आनी क्रिसमस ट्री करपाची आनी स्पोर्ट्स डे करपाचो, ही तयारी कोणाक करतात? म्हाका करतात, म्हाका भेट दिवपाक ही तयारी करतात फकत आपणाचें बरेंपण, आपणाचें व्हडपण दाखोवपाक, आपणाचें नांव गाजपाक की आमी सगळीं हें तयार केलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या वर्सा 2023 आमी ह्या वर्सान आहात आनी तुमी सगळीं हें देवाचें उतर आयकतात, खरेपणी सदां बुधवारा दीस फकत न्हय, फकत ह्या बुधवारा दीस तुमी देवाचें उतर आयकतात, सदांकाल देवाचें उतरां तुमी एक नवी रोसना जाल्यार. जेन्ना आमी एक नवी रोसना जाल्या आनी खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सरवंडार मानला जाल्यार आनी खरेपणी देव आमचे भितर हा पवित्र आत्म्या उदेशी, आमची नातालां कशी जावंक जाय? हाऊ शुड आवर क्रिसमस बी? हांव तुमकां विचारूंक सोदतां. आतां हांव उलयलो, आतां हांव तुमकां विचारूंक सोदतां, आमची नातालां कशी आसूंक जाय? ओ आमी आतां कसली तयारी केल्या? आनी आतां ह्या नातालांच्या दिसा आमी नातालांच्या दिसा पावता म्हणसर आमी कसलो गिफ्ट, कसलो म्हणटात ते भाशेन ऑफरिंग आमी जेजूक आमी दिवंक शकता? कोण सांगूंक सोदता म्हाका?
बाय फातिमा. Brother. कसली तयारी आमची करून तुमकां कितें दिसता? दुसऱ्यां जेजू दिन देवागे उतर दिन. Praise God. ना दॅट इज जनरल न्ही, आमी दिवंक जाय. ओय. कितें प्लॅन हा? ना brother, specific काय ना. ना आमी सगळ्यांनी करूंक जाय, सगळ्यांनी जेजू दिवंक जाय, तें बरें हा. देखून आमी उलयता ना ह्या वेळार. ओय brother. प्लॅन केला, बट आमी कितें स्पेसिफिक प्लॅन केला, खंयसर पावोन कोणाक जेजू दिवंक, कोणाक आमचे नेवऱ्यो दिवंक, कोणाक थंयसर खुशाल करूंक, हें आमी कितें चिंतलां जाल्यार हें आमी चिंतूंक जाय नातालांच्या दिसा. कित्याक आमचें चिंतप ह्या संवसाराच्या लोकां प्रमाणे न्हय. आमी फकत आमचेच पळोवपाक जेवण आनी आमचें खाण, क्रिसमस ट्री हो भायलो तोबाजो. पूण आमी खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाल्यार, आमचें तारण जालां जाल्यार, एक दीस आमी स्वर्ग राज्यांत जियेतलीं जाल्यार, कित्याक हें सगळें आमी पयलींच चिंतूंक जाय न्ही. आतां आमकां गरजेचें अशें चिंतप, कित्याक ज्या भाशेन आमी पयलीं चिंतताले त्या भाशेन आमच्यान आतां चिंतूंक जायना. ओय brother. खरेपणी आमचें तारण जाल्यार, खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा जाल्यार, खरेपणी आमी हे नातालांची परब आयज हांव 4 वरांचेर जेन्ना हांव शिकयतालो, एक माद रेल्ली शिकोवपाक, सिस्टर सिंजिना म्हणून, ती तुमी आयकलां म्हाका दिसता. आनी ती आमकां सांगताली, ती आहा रांची म्हणल्यार नॉर्थ इंडिया. थंयसर एकदम थंडी आहा म्हणटा, आनी थंयसर खूब लोक गरीब. ती केन्नाच ह्या जाग्यार केन्नाच पावूंक नासली, 2 वर्सां जालीं, आनी म्हणटा थंयसर एकदम गरीब लोक. इश्तार ना, क्रीब ना, क्रिसमस ट्री ना. क्रिसमस म्हणल्यार कितें तें थंयसर तांकां केन्नाय जेवण पासून ना, इतलो गरीब लोक. आनी ती म्हणटा हांव आतां थंयसर हा, आनी हांव तांकां सांगूंक सोदतां की नाताल म्हणजे कितें, नातालांचें कितें करप. आनी ती आमकां फकत सांगताली कसले त्रास ती भोगता. म्हणजे थंयसर आमच्या गोंया भाशेन ल्हान वस्तू न्ही, चलोन वयचें पडटा, केन्ना गाडी वचोंक जायना, चलोन वयचें पडटा, मागीर ती जिपीर वचचें पडटा, खूब त्रास जाता. ह्या दिसांनी खूब थंडी आहा म्हणटा. रांची म्हणल्यार एकदम थंडी, अप नॉर्थ. ती म्हणटाली खूब क्रिस्तांव लोक हा, पूण आजून पासून क्रिस्तांव नांवान हा, पूण आजून पासून नाताल कितें तें, नाताल म्हणजे कितें आजून पासून तांकां सोजमणी ना. बातीस जाला, मिसाक वेता, तेर्स कोत्ता, तांच्या घरांत वेता, पूण नाताल खरें म्हणल्यार कितें. आनी जेन्ना ती शिकयताली, आमी खूब वर्सां पयलीं एक सिंगर आहलो, आयरिश सिंगर म्हणून बॉब गेल्डॉफ म्हणून, ताणें एक कांतार कंपोज केल्लें, डू दे नो इट इज क्रिसमस टायम एट ऑल. हो लोक जो आसा ताणें आफ्रिकाच्या लोकांक वयर ताणें कांतार बरयल्लें. कित्याक आफ्रिकाचो लोक थंयसर कांय नको क्रिसमस, कितें एकदम गरीब लोक. ताणें अशें कांतार बरयलां, डू दे नो इट्स क्रिसमस टायम एट ऑल. तो लोक जाणो की ही नातालांची परब म्हणून, नातालांचे दीस म्हणून ती जाणोन गाय, ती नोकोत म्हणून. आमी जी जाणो, आमकां जो जेजू मेळ्ळा, खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाल्या, आमी खरेपणी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी आमच्या मनाची नडचूक आमी देवाचे उतर आमी पाळटा. ह्या लोकांक जेजूची बरी खबर दिवपाक, जेजूक परगट करपाक, तांकां सांगपाक की देव मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो आमचें तारण करपाक. हो जावन आसा, हे जावन आसा नातालांची परब. त्या लोकांक आमच्या कशे भाशेन नातालांच्या दिसा जेजू दिवंक जाता. आमचे खाण घेवन, आमचे दुडू घेवन, आमी ताका कितें स्पेशल घेवन, आनी तें दिवन ताका जेजू इंट्रोड्यूस करता. ताका फकत सांगल्या अरे जेजू येयलो, जेजू तांचें पोट भरूंक ना जाल्यार कसलो फायदो. ती तुजी आयकतली? ते जेवंक ना, ती पिवंक ना, ताका कपडे पासून ना, थंडेन हात. आनी ही आमची सिस्टर म्हणटाली रांची थंयसर भुरगीं आना, थंडेन हात, ताका कितें कपडे ना, कशे भाशेन दीस काडटा. ती म्हणूंक लागली थोडो लोक थंयसर क्रिस्तांव हा, पूण खरेपणी थंयसर आजून पासून कोणें थंयसर देवाचें आनी ती परगट करता. ती देवाच्या उतरान रिगून हा म्हणून ती वेता गांवांनी, दुसरे कडेन गांवांत उतर शिकयता.
आनी ती म्हणटा जे म्हाका मेळटा हांव थंयसर तांकां कपडे दिता, तांकां थंयसर जेवण दिता, तांकां थंयसर तांकां इस्कॉलाक भुरग्यांक बूक दिता कितें शिकोवपाक, आमच्यान कितें तरी करूंक जाता. म्हणटच आमी तिका सांगलें तुवें आमकां कितें आयज आमचे थोडे उक्ते केले आनी थंयसर आयज आज म्हज्या क्लासीक आयज लोक आल्लो तितलो लोक थंयसर रडटालो म्हणजे थंयसर दे वर सो टच की आमी आतां तयारी कोत्ता की नेवऱ्यो करपाक, दोदोल करपाक, क्रिसमस ट्री घालपाक, हें करपाक, इस्टार घालपाक, मागीर आमच्या दनपार आमी क्रिसमस डेज कितें टर्की करपाक, कितें बरें जेवण करपाक, जेवण खावपाक, हें जावन आसा आमचें इनॉग्रल प्लॅनिंग. पूण कितलो लोक आमचो भाव भयण आहात, क्रिस्तांव आहात, आजून पासून तांकां सोदांकाल जेवण मेळपाक, तांच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक वचपाक, तांकां ह्या थंडेन गरम रावपाक, हिटर सोडतो तांकां फकत कपडे जाय तर एकदम थंडी -2 -3 इतली थंडी आहा, तांकां जेवण ना जाल्यार ते कपडे खिचल्ले हाडटली आनी तांचे घर व्हडलें आमचें स्ट्रॉंग घर न्ही, तांचे घरां एकदम भिकाऱ्यांची घरां कशी जातली, पूण तांकां कशे भाशेन आमच्यान जेजू दिवंक जाता. ह्या नातालांच्या दिसा आमी चिंतुया जेन्ना पयलीं नातालां जालीं, ज्या दिसा जेजून जल्म घेतलो गोरवांच्या गोट्यान, देवाचें उतर म्हणटा एकदम थंडी आसली. And our lady wrapped her baby in swaddling clothes. पांघरूण घालूंक न्हय, एक वुलन ब्लँकेट घालूंक न्हय, तिचो हिटर नासलो, थंडी आसली बाय, कडकडे सुट्टाले आनी त्या कडकड्यान गोरवांच्या गोट्यान देवाच्या पुताक तिणें जल्म दिलो. ही जावना जाली पयलीं नातालां आनी तिणें ताका कसो ताका कावर केलो इन स्वॉडलिंग क्लोथ्स. म्हणजे स्वॉडलिंग क्लोथ्स म्हणल्यार तुका हें तोंड जुजन म्हाका दिसता तो कार्पेंटर तोंड मातशें कितें केलें, मातशें कितें नॉट केलें, त्या तोंडान ताका मातसो कावर केलो कित्याक ताका जागो मेळ. देर वॉज नो प्लेस फॉर हिम इन द इन. म्हणजे हॉटेलांनी तिजो हें चलतालें कितें म्हणटात तें एक ताका म्हणटात काउंट चलतालो, मनशाचो काउंट, देखून तो थंयसर येयल्लो, सेन्सस चलतालो, खूब लोक येयल्लो थंयसर आनी तोय गेल्लो. पूण त्या वेळार आंकवार मोरयेन जेजूक जल्म दिलो आनी ते तोंडान ताका कितें हें करून जेजूक त्या तोंडान ताका कावर केलो थंडेन. जेजूक देवाच्या पुताक आनी आयज आमकां सगळें आहा, पांघरूंक आहा, बरीं गोडां आहा, शिमिटीचीं गोडां आहा, एसी थोडो गरमी जाल्यार एसी आहा, थंडी आहा जाल्यार हिटर आहा, ग्लव आहा, बरी हॉट कॉफी आहा, सगळें आहा. पूण आमची कितलीं भाव भयणां आमची आजून पासून जेवण पासून तांकां ना, आजून पासून तांकां जेजूची खबर ना. ह्या नातालांच्या दिसा जेन्ना आमी सगळी तयारी करता, भायली तयारी करता, आमच्या ओतमाची पासून रितीराक कुंसाराक वचोन जी तयारी कमी करता, ह्या नातालांच्या दिसा ज्या भाव भयणीनो आमी खरेपणी जेजूक व्हडलो एक तोहफा, व्हडलो एक गिफ्ट दिवंक जाय जाल्यार तो म्हणटा what you did to the least of my brethren, you did it to me. जे तुवें तुज्या भाव भयणांक जी गरीब आहात, जे कोणाक कांयच ना, जेवण ना, कपडे ना, फकत नातालांच्या दिसा न्हय, आख्या वर्साक तांकां कांयच ना, जेन्ना तूं आनी हांव तांकां पावयता, तांचे कडेन पावता, तांची दूख आनी तांची भूक आनी तांची ताण आमी पयस कोत्ता, आमी कितें तांकां आदार करून आमी जेजूक व्हडलो एक गिफ्ट दिता. जे आमी तांकां केलां ते आमी जेजूक करता. तेजे उपरांत जेन्ना आमी तांकां पिवण आनी खाण आनी तांचे कपडे आनी तांकां दिता, आतां आमी तांकां देवाचें उतर इंट्रोड्यूस करता. बिश्टें जेवण खाण दिलें आनी आमी सगळें व्हडलें काम केलें, कांयच करूंक ना, ते फकत 20% काम केलें. आतां तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिली, तांकां उतर शिकयलें, तांकां खरेपणी ही बरी खबर दिली
आमी एक व्हडलें काम करता आनी जेजूक आमी व्हडलो गिफ्ट म्हणटात तो त्या नातालाक आमी दिता खरेपणी कित्याक ताजो जावन आसा सोल्माचो दीस ताका जाय आमी एक एकल्यांनी ताका कितें गिफ्ट दिलो कोणाक आमी भोगसूंक जाय जाल्यार कोण आमकां आड येयला आमच्या जाल्यार कोणे आमकां नागोयला जाल्यार कोणे आमकां त्रास दिला जाल्यार आमच्या गोरकारां आनी पत्नी बरोबर भाव भयणां बरोबर आमच्या सासूबाय बरोबर आमच्या फामिलीनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या इग्रोज मातीन कितें आडकोळा कितें सोमोन सारको ना हो सारको करूंक तांकां मोग दाखोवंक खरेपणी भाव भयणां भशेन जिवंक हें जातलें आमचें व्हडलो गिफ्ट जेजूक ह्या नातालांच्या दिसा हेंच करपाक आमी आयजतान आमी सुरवात करुया आमेन Amen. Amen. जेजू कारका Jesu Karkam. Praise God. आनी भाव भयणीनो ही जी तयारी हांवें तुमकां सांगली ती आनी करीत जाल्यार हांव तुमकां सांगता स्वर्गार नातालांच्या दिसा थंयसर आमी जेजू आनी आमच्या सोडीच्या बापाच्या तोंडाचेर इतली खुशालकाय हाडटले इतली खुशालकाय कित्याक आमी बरें जेवण केलें आमी खालें म्हणून करात आमी सगळें करूंक जाय पूण तो म्हणटा तुज्या भाव भयणांक जी गरीब आहा अजून जेजू ओपना जेजू कोण तो आनी नाताल म्हणजे कितें अजून सजमणी ना तांकां आमी ही सजमणी ह्या नातालांक दिवया आमेन Amen. Praise Jesu Karkam. Praise God. Sister Flavia. काबार करचे आनी हांव तुमकां आनी एक गोश्ट सांगूंक सोदतालो Yes, brother. हांवें तुमकां सांगलें अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय म्हणटच हांवें तुमकां सांगलें की आमी अशें करता तशें म्हणटच आमी कितें केलें तुमी जाणय आतां ऑर्फनेजीस आहा मदर टेरेसाचे होम आहा और गरीबचे इशा प्रेमांनी कितें ना सगळें आहा आमी कितें केलें फकत नातालांच्या दिसा विशी जाल्यार तिचो नातालांच्या दिसा खूब लोक येता म्हणटच आमी आतां 15 दिसांनी मदर टेरेसा होम हांगा येता लास्ट वीक आमी जेन्ना पुना आसल्यार थंयसर आमकां इंट्रोडक्शन मेळ्ळें थंयसरूय गेले आमी थंयसर सिस्टरी इतल्यो खुशाल जाल्यो आनी ह्यो सिस्टरी ज्यो मदर टेरेसा हांव फकत एकूच एग्जांपल सांगता न्हू कित्याक दुसऱ्यो हात जागो मदर टेरेसाच्या घरा गेले आमी आतां सुमार आतां 6 म्हयने आमी 15 दिसांनी थंयसर वेता आनी ह्यो सिस्टरी ज्यो थंयसर जेवण करता तांकां देवाचें उतर शिकोवन खूब जाणांक टेकोणी मेळटा सिस्टरी म्हणटाल्यो म्हाका म्हणटा ब्रदर म्हजे बायक सिस्टर म्हणटाली जाणा हांगा लोक जो येता हांगा फकत नातालांच्या दिसांनी आख्या वर्साक येता तांदूळ हाडटा नाल्ल हाडटा दोस हाडटा दुडू दिता आख्या वर्साक कोण ना कोण येता पूण कोण हांगा येना देवाचें उतर शिकोवपाक कोण येना हांगा तांचे बरोबर थोडो वेळ काडपाक येतात ऑफिसान दितात आनी म्हणटात प्लीज प्रे फॉर मी मातशें आमकां सगळ्यांक मागण्यांनी दवरात या मातशें दुडू दिता आनी मातशें दुडू दिता मातशें रिसीट दी आनी प्लीज आमकां मागण्या दवर आमकां कशें त्रास आहात आमकां कसली पिडा आहा हें आहा आमी सगळें आमी ते कित्याक दितात कित्याक तांकां जाय ह्या सिस्टरीनी तांचे पासत मागणें केलें म्हणटच हें आयकता आमी सोदांकाल आयकता आमकां सांगलां 4 दीस जाले 4 दीस न्हय आयज आतां बुधवार 2 दीस जाले सोमार दीस आमी गेल्ले परतून आतां परतून आमी 24 तारखेर वचपाचें कित्याक 15 दिसांनी आमी येता थंयसर आमी पावता म्हणसर कितलो लोक थंयसर येता तांदूळ घेवन नाल्ल घेवन दोस घेवन दुडू घेवन आनी एक सिस्टर जी देवाचें उतर आयकोंक येताली ती आतां थंयसर कावंटराच कडेन बसल्या कित्याक तांचो गोडांव इतलो भरला चिकार भरला तुका नाल्ल जाय जाल्यार थंयसर सवाय मेळटली
आणि तिचो कितलो लोक तिचो दिता ती म्हणून आली पळय आता नातालांची परब येता म्हणून कितलो लोक हांगा येता आणि हांवें म्हणलें तिका नातालांच्या दिसा ती येतात जाल्यार कित्याक नातालांच्या दिसा मागीर तांचो जोबाजो म्हणत तांकां बरें दिसता न्ही हांव विचारता म्हज्या भाव भयणीनो आमी जे कोत्ता हांकां येशा प्रेमानिकेतन मादर तेरेसा ही आमी कोत्ता काय की म्हाका बरें दिसपाक टू फील गुड की हांवें कितें तरी केलें हांव हें कोत्ता कित्याक खरेपणी हो देवाचो मोग म्हजे भितर आहा पवित्र आत्म्यान आपलो शिमे नासलो म्हजे भितर ओतयला आनी हो मोग हांव तांकां दिता म्हाका तांचे मागणे नाका म्हाका कांयच नाका तांचे म्हाका फकत तांकां मोग दिवंक जाय म्हाका फकत तांकां तांचे मागणे पासून नाका म्हाका जाय फकत तांकां बेसोनी भरपाक आय वॉन्ट टू ब्लेस देम आय वॉन्ट टू प्रे फॉर देम आय वॉन्ट टू गिव देम द वर्ड म्हाका तांचे कांय नाका तांचे मागणे पासून नाका हांव कोत्ता कित्याक देवान म्हाका आपल्या मोगान बोल्ला जेन्ना म्हजे मोटीव जो आसा हांव कितें कोत्ता तें मोगान आसता कित्याक देवान म्हाका आपल्या मोगान बोल्ला जो मोग म्हजे भितर उतयला तोच मोग म्हज्यान तांकां कोणाकूय दिवंक जाता I can only give what I have received. I can only give what the Holy Spirit has given me. जे म्हाका पवित्र आत्मा म्हजे भितर ओतयला तेच म्हज्यान दिवंक जाता दुसरें हांव कितें कोत्ता तें फकत करूंक सोदता कित्याक म्हाका तांचे मागणे जाय म्हाका आनीक बेसांव जाय म्हाका कोणें शाबासकी दिल्ली जाय कोणें म्हाका सांगूंक जाय की तूं इतलो बरो मनीस इतली बरी बायल म्हणून असले म्हजे राजांव जाल्यार हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका कांयच देवा कडसून मेळचें ना देखून भाव भयणीनो गरज म्हाका म्हजो संबंद म्हज्या देवाशी गोड करून ताजें उतर आयकून पवित्र आत्म्यान म्हजो जो मोग म्हजे भितर भरला तो मोग म्हाका मेळ्ळा म्हणून हो मोग हांव दुसऱ्यांक दिवपाक आयजसान आमी ह्या दिसांनी तयारी करया आनी ह्या मोगान जे आमी कोत्ता तें दुसऱ्यांक दिवपाक आमी आयजसान सुरवात करुया आमेन आमेन. जेजू कार्य जेजू कार्य. मोगाला बापा दिनवास तुका ह्या वेळा पासत हांगा तुवें आमकां एक एकल्याक आमच्या नांवान एकठांय केलें म्हणून आनी कांय बरी शिकवण तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां दिली आज आमच्या भावाच्या तोंडांतल्यान वय आमी आयज शिकल्या की खरेपणी नातालाचो दीस जावन आसा तो दीस जो आमी दुसऱ्यांक तुजी बरी खबर दिवंक तांच्या जिवितांत तुजो उजवाड हाडूंक वावुरता दर एका दिसाक ल्हानांतल्या ल्हानांक तांच्या गरजांक पावूंक तांकां तुजी खरी ओळख दिवंक आमी सदांच नातालांची परब मनोवंक येता आमच्याशी जें कितें आसा बापा तें जावन आसा तुजेंच आमच्यान तुका कांयच दिवंक जायना जर आमी तुका कितें दिवंक येता तर तें जावन आसा तुज्याशी आमचो संबंद गोड करून आमचें आख्खें जिवीत तुका समर्पून तुज्या राज्यांत वावरून तुका एक ल्हानशी भेट आमी दिवंक येता नातालांची तयारी फकत ह्या दिसांनी न्हय पूण दर एका दिसाक आमी करूंक गरजेचें हें आमी आयज शिकल्या पवित्र आत्म्यान ही आमकां जी शिकवण दिल्या ती आमच्या काळजांत गोठ दवरून आनी त्या प्रमाणे चलूंक आनी ती दुसऱ्यांशी वांटूंक आमकां आदार दितलोय म्हूण आमी जाणां दोनया हे मागणें आमी कोत्ता तुज्या पुताच्या मोलादीक नांवान आमेन आमेन.